करता सोमिया तुका अर्गा दिता ननिया संगत म्हणया तू सोमो करता सोमिया तुका अर्गा दिता ननिया तू सोमो करता तुका अर्गा दिता असो सोमी मन मानून घेता तू सोमो करता तू सोमो करता तुका अर्गा दिता असो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका महिमा तुका अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका महिमा तुका आराधन हांव करता सोमिया सरपोडोड वंदिता ननिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोडोड वंदिता ननिया आराधन हांव करता सरपोडोड वंदिता असो सोमी मन मानून घेता आराधन हांव करता सरपोडोड वंदिता असो सोमी मन मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा हालेलुया 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 तुझी स्तुती हांव गायता सोम्या तुका महिमा हांव दिता तुवें म्हाका रचलय तुवें म्हाका पोसलय आज पर्यंत तुवें म्हाका राखलय सर तुज्या उपकाराक हांव तुका स्तुती गायता अर्गां दिता महिमा तुका दिता स्तनिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता ननिया तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता ननिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता माझो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया मोजा देवा मोजा सोमिया
मुजा देवा अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका अर्गा तुका होगळा तुका स्तुती तुका महिमा तुका मुझा सोमिया मुजा सोमिया मुझा देवा मुजा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुजा सोमिया मुझा देवा मुजा देवा तुका जावं सर आराधन महिमा होगळापणी आराधन तुका जेजू हालेलुया 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 जमगाच्या भावांनी भयणीनो हो दीस देवान आमकां देणे जावन आज फावो केला ह्या देण्या पासून आमी देवाक आमी अर्गां दिवया हो दीस दिला मात्र न्ही आमकां हर एकलें की आयच्या दिसा मागण्यांत इल्लोसो वेळ करसूंक आराधनांत स्तुती होगळापान नोवेनांत मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन जेजूक आमी घरा वेता आसतना आमच्या सांगाता आपण व्हरूंक उंड्या रुपार आमच्या आत्म्याक येवचो जेजू आमच्या घरा येवंक आशेता ताच्या मुखार बसूंक थोडोसो वेळ आराधन करून ताजें उतर आयकूंक आमकां ताणें आज आपयलां येता आसतना आमची खंत बेजाराय उणेपण अस्कतकाय ते सवा आंगोणें घेवन आमी आयल्या आज ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजू मुखार हर एक आमी एक घडी समर्पण दिवया तो आमच्या लागीं उलयता आमच्या काळजांत उलयता ताणें उलोवचीं उतरां जावन आसात वैयक्तीक उतरां जण एकलें तें उलयता असमाधान आसतलें तें ताजें उतरां समाधानाचीं उतरां दूख आसतलें तें ताजें उतरां बुजवणेचीं उतरां खंतींत बुडयल्ल्या वेळार ताजें उतरां खंत पयस करचीं उतरां धैर्यान भरचीं उतरां सोमी आज आमचे हर एकले लेगीं उलोवंक येता मगाच्या ताज्या हजारपणांत भलायकी आसा ताज्या हजारपणांत सुटका आसा ताज्या हजारपणांत समाधान आसा ताज्या हजारपणांत आमची हर एकल्यांची मागणी आयकुची सकत आसा असाध्य म्हणलें आमचें तें आसतना समेचें हजारपण हर एकी साथ करता एवरीथिंग इज पॉसिबल हर एकी साथ आसा सोम्यांक निमल एल्लवू साध्य प्रभुवे एवरीथिंग इज पॉसिबल आमकां जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया आमचें कुटुंब आमचें घराणें आमची खंत बेजाराय आमी कितें बरें हाडलां आज येता आसतना जेजूक दिजे म्हूण सांत लॉरेन्साच्या ह्या पवित्र थळार आमी अर्ध्या दिसाचें मागणें स्तुती होगळाप आराधन मिसाचें बलिदान नोवेन करूंक आमी आयिल्ल्या वेळार जेजू आमकां हर एकलें की आशिर्वादान भरून दी तुन्सु मुजो असरो सोम्या ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನಗಾಶ್ರಯ तुन्सु मुजो असरो म्हाका तूं चलय हर एक दीस हर एक रात म्हणल्यार बरी
आमकां हर एकलें कितून चलय तुका जावं सर महिमा आराधन होगळाप सांगाता म्हणया हरगां तुका सोम्या जेजू Ergan tuka somya होगळाप Jisu. तुका सोम्या जेजू Hoglap tuka somya Jisu. आराधन तुका सोम्या जेजू Aradan tuka somya Jisu. मान तुका सोम्या जेजू Man tuka somya Jisu. जय जय तुका सोम्या जेजू Jai Jai tuka somya Jisu. दिन वास्तान तुका सोम्या जेजू Din vastan tuka somya Jisu. वाकणी तुका सोम्या जेजू Wakani tuka somya Jisu. हरगां तुका सोम्या जेजू Ergan tuka somya होगळाप Jisu. तुका सोम्या जेजू Hoglap tuka somya Jisu. महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या वाकणी तुका सोम्या जेजू Wakani tuka somya Jisu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. उबे रावया सोम्याचे उतर आमी आयकूनचो वेळ सोमी आमचे हर एकले लागीं उलोवनचो वेळ देवाचें उतर जिवें उतर सुटका समाधान दिवचें उतर ती उतरां आमी चीत दिवन आयकूंक एक प्रयत्न करया मार्काची सुवार्ता 10 अध्याय वोळ 17 22 जेजू परत वटेक लागल्या वेळार एक मनीस ताचे सरशीं धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशीं दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो बरया मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय बरो म्हणलो एकलोच देव उपादेश खंयचे ते तूं जाणय जिवेशी मारिनाका प्रद्वार करिनाका चोरिनाका फडसाक सांगिनाका लुकसाण करिनाका तुज्या आवय बापायक मान दी तो जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतूनच हांव पाळन आसां तवळ जेजून ताचेर मोगान दिश्ट घाली आनी सांगलें तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा वच तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुबळ्यांक वांटून दी सर्गार तुका दिर्वें आसतलें उपरांत ये आनी म्हजो पटलाव कर हें आयकून ताचें तोंड भोंवलें आनी तो कंतिश्ट जावन पाटीं गेलो कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें देवाचें उतर हें Wakani tuka Krista. दयकन बसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून सांगलीं उतरां हीं जावन आसात तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा आज आमकां जेजू आपण दिता ह्या उतरां मारिफात आमचेर आमी एक नदर घालूंक आमच्या क्रिस्तांव जिविताचेर एक नदर घालूंक आत्मावलोकन म्हूण सांगतात वा जिविताचेर एक नदर घालून आमकांच संपूर्ण जेजूक समर्पण करचें कशें क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार समर्पणाची जिणी जेजूची देवाची कुशी करची जिणी आमची कुशी करची न्हय म्हणलें आज हांगासर जेजू आमकां ह्या तरणाट्या कडेन उलयता आसतना हांगासर जमलेल्या तुमकां आनी म्हाका आज जेजू एक नवें संदेश दिता संदेश कितें गे म्हळ्यार क्रिस्तांव जिणी म्हूण सांगल्यार केवल आमचें नांव मात्र न्ही
क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार रितीर आराधन देवाचे उतार मात्र न्ही सॅक्रमेंट मात्र न्ही क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार कंप्लीट देवाची खुशी करूंक हर एक दीस म्हणले बरी आमी प्रयत्न करीचे तसली जिणी आमी जियेचे देवाची खुशी करूं म्हळ्यार आमकांच आमी देवाच्या खुशयेक समर्पण करून दिजे तसली जिणी त्या देखून ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी येता म्हूण सांगल्यार आमकां हर एकल्यांक एक भरवोसो आसा आतांच्या संवसारान मी म्हणटा आमचे तरणाटे इगर्जेक येनात आमचे तरणाटी मिसाक येनात आमचे तरणाटी मागणें करनात आमचे तरणाटींची साल चमकन समाना सारकी ना म्हूण सांगता आसतना हांगासर आमकां एक भरवोसोचें संदेश मेळटा संदेश कितें गे म्हूण सांगल्यार एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी येवन दिंबेर पडून जेजूक अशें विचारता एक ग्रेस्त तरणाटो म्हूण सांगल्यार ताच्या ल्हान प्रायार तो ताणें वावर काडन वा कितें आसा तें डबल करन तो ग्रेस जाल्लो कोण ना ताच्या विशयान खंयचेय पवित्र पुस्तक वा सुवार्ता सांगिना जाल्यार एक सत आमकां कळटा एक तरणाटो जेजू सरशी येवंक शकता आमी मागणें आरंभ केल्यार आमी आमची जिणी बरें जियेल्यार देवाच्या हजरपणान सोमेच्या हजरपणान आसा ती सकत आमी जाणा जावन हेरांकी आमी जाणा करचें जाल्यार तरणाटी जेजू सरशी येतात पवित्र पुस्तकान आमी पळयल्यार साबार तरणाट्यांक देवान मिसून काडलें तरणाट्या मुखांत्र बोळादीक हात्यार तांकां करन ताचे मोग हेरांक ताणें दिल्लो आसा दाखलो आमी घेयचे जाल्यार साबार जाणां आमकां मेळटात एक दाखलो आमी घेवचे जाल्यार पोरण्या सोल्यान आमी पळयता जुजे एक तरणाटो ताका देवान मिसून काडलें आनी दुसऱ्या गांवांक पर गांवांत वचून ताणें आपल्या देवाक साक्ष दिली कशें आपलो देव आपल्या परजाक चलयता पर गांवांत आसतनाय हेरा धर्मांच्या लोकां मदें जियेत आसतना कसो आमकां चलयता म्हणलें संदेश आमकां पोरण्या सोलेच्या जुजे मुखांतर देवान फावो केलें म्हळ्यार तरणाट्यांकी एक अवकाश आपणें जेजू दिता हो कोण ताचे विशयान आमी थोडोसो वेळ नियाळ करचें जाल्यार आमकां हर एकल्यांक जिवितांत एक संदेश तरणाटो दिवंक आशेता त्या तरणाट्याची वळख कितें तो एक ग्रेस्त जावन आसलो देवाचे उतर आमकां सांगता तो एक ग्रेस्त जावन आसलो ग्रेस्त मनीस आनी थंयसर आमकां सांगता तो तरणाटो यंग मॅन तरणाटो जावन आसलो दुसरें जावन आसा ताका एक आशा आसली आशा कितें गे म्हळ्यार हांवें बरी जिणी जियेची ताका कळीत जाल्लें हांवें देवाची खुशी करची बरी जिणी जियोवची म्हळ्यार कशें हांवें देवाची खुशी करचें कशें वायट जिणी जियोवचें म्हळ्यार कितें म्हज्या मतीक आयिल्लें बरें करचें हांवें कशें ना तशें जियोवचें ताच्या मतीन तें चिंता पयलें चिंता कितें गे म्हळ्यार एकले कडेन गेल्यार मात्र म्हाका बरी जिणी जियोवचें कशें म्हूण कळटा देखून तो कितें करता असल्या सर्व व्यक्ती पैकी मलगड्यां पैकी जेजू लागीं गेल्यार मात्र म्हाका सुटका आसा म्हणलें ताका बरी खबर ताका मेळटा देखून तो जेजूक सोदून येता दिंबी घालता दिंबी घालचें म्हळ्यार आपणाक कंप्लिटली समर्पण दिवचें हांव तुज्या मुखार खालतो जाता म्हूण सांगचें देखून तो विचारता दिंबी घालता आयकलें उतरां आमी दिंबी घालता आनी जेजू मुखार विचारता देखून तो एक ग्रेस्त मनीस देवाचे तर आमकां सांगता तो एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो आनी तरणाटो जावन आसलो तिसरें जावन आसा तो सस्तीक जिवीत हांवें जोडिचें सस्नाक हांवें जियेचें केवल संवसारांत मात्र जियोवचें न्ही हांवें सस्नाकी जियेचें हांवें तसलें जिणे जियोवंक हांवें कितें करीचें म्हूण तो जेजू लागीं विचारूंक आयिल्लो ताच्या आत्र्याक कितें तो चिंतलो तो सारक्या वाटेर चलता म्हूण सांग सारक्या वाटेर चलता हांवें करचें बरें परफेक्ट आसा देखून पण जेजू म्हणटा हांवें बरी जिणी जियोंक हांवें कितें करीचें सस्नाचें जिवीत हांवें जोडूंक कितें करीचें सस्नाक जियोवंक हांवें कितें करीचें म्हणल्यार जेजू म्हणटा उपदेश पाळ उपदेश पुरो जेजू सांगता तो म्हणटा म्हज्या ल्हान प्रायातून हांव म्हज्या उपदेश पुरा देवान दिल्ले उपदेश पुरा हांव पाळून आसा म्हळ्यार एक बऱ्या कुटुंबांत जियेल्लो जल्मल्लो एक बऱ्या कुटुंबांत वाडुल्लो आनी देव बिरांतेच्या कुटुंबांत वाडुल्लो व्यक्ती तो जावन आसलो हांगासर आमच्या कुटुंबाक एक संदेश आसा संदेश कितें गे म्हळ्यार आमकां आमचें ग्रेड आमचें प्रेस्टीज आमचें गौरव खंय मेळटा गे म्हूण सांगल्यार आमच्या पयशांनी न्ही आमच्या आस्तींत न्ही आमी कितलें दुडू आमचे कडेन आसा म्हणलें न्ही बगार एक देव बिरांतेच्या कुटुंबांत जल्मचें एक देव बिरांतेच्या कुटुंबांत वाडचें एक आनी देवाच्या मोगांत वाडोवचें आवय बापाय आसच्या कुटुंबांत जल्मचें म्हळ्यार नीज जावन एक विशेश आशिर्वाद
आनी ह्या तरणाट्याक देवाचे उपादेश हर एकी कळीत आसलें. तो म्हणटा ल्हान प्रायेतून हांव पाळना आसा. ल्हान प्रायेतून तो पाळटा म्हळ्यार ताका कोणें म्हणी शिकयचें. कोणें शिकयलें ताका जावंक परत ताच्या आवय बापायन वा कुटुंबांत आसलेल्या मलगडेन समाजांत आसलेल्या मलगडेन ह्या जाकांनी ताका तरबेती दिली कोण ना. तरबेती दिवन कितें जालो तो एक बरो तरबेती मेळिल्लो व्यक्ती एक तरणाटो देवा मुखार जेजू मुखार येवन दिंबेर पडून हांवें आणकी चडीत करीचें एक्स्ट्रा हांवें करीचें आनकी कितें म्हणे हांवें करीचें म्हणलें अत्रेक तो सांगता. इतलें आय एम सॅटिस्फायड विथ वॉट आय एम डुईंग. हांव इतलें करतां पुरो म्हाका आयताराची मिसाक येता पुरो आराधनाक येता पुरो नव्यानाक येता पुरो तितलें म्हूण सांगिना तो. आनीकी चडीत हांवें कितें करीचें एक्स्ट्रा हांवें कितें करचें अत्रेक पळय ताजें. क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमच्या हर एका जिवितांत ते अत्रेक आसा जे अत्रेक म्हणून सांगला हांवें आणकी चडीत कितें करचें हांवें आणकी चडीत कितें करचें. हांव घरा मागणें म्हणटा इतलें तेर्स म्हणटा ताचे की वर्तें हांवें कितें करियत सोम्या पासून हांवें कितें करियत. हो तरणाटो आमकां आज एक आपण दिता. आमकां हर एकलें की क्रिस्तांव जिवितांत असलें अत्रेक भोव गरजेचें. आमी कितें करीचें म्हणून आनीकी एक्स्ट्रा आमी कितें करियत. हांवें ह्या करेजमान मात्र इल्ले पयशे जमो केले दान जमो केलें आनी दुबळ्यांक हांवें दिलें. केवल करेजमान मात्र की आनीकी एक्स्ट्रा कितें हांवें करियत. हांवें कोणाकी कश्टार आसलें कुमोक केलें आनीकी एक्स्ट्रा कितें हांवें करियत. क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार जेजू पासून 1 किलोमिटर चल म्हण कोणी म्हणे सांगल्यार ताच्या पासून आमी कितें करीचें 2 किलोमिटर चलिचें की 2 किलोमिटर आमी चलिचें. तातूंत मोगाच्या भावनांनी वेणीनो आमकां आज हर एकलें की ह्या तरणाट्या मरिफात जेजू एक संदेश दिवंक आशेता. हांवें सांचे संदेश एक जाल्यार ही उतरां आयकता आसतना आमच्या जिवितांत वैयक्तीक रितीन देवाचें उतर उलोवंक आशेता. तें तुजे तोंड आनी म्हजे तोंड कितें आशेता तें जेजूक मात्र जाणा आनी तुमकां मात्र जाणा आसात. त्या देखून जेजू आज आमच्या हर एकले लागीं एक विशेश संदेश उलयता. तें कितें म्हळ्यार तुवें करी जाय आसलें एक काम मात्र बाकी आसा. मस्तू तुवें केलें 10 उपदेश पाळले बरें केलें हेरांकी बरें केलें कुटुंबांकी बरें केलें सबार जाणांक बरें केलें तुजें बरें नांव आसा मस्तू दान तुवें दिलें हेरांक मस्तू कुमप तुवें केलें मस्तू बरें केलें. तुवें करी जाय आसलें एक काम मात्र बाकी आसा. मस्तपटी आमी चिंता हांव इतलें मागणें करतां इतले कडेन रितेरेक परब येता चुकानातले म्हणल्यार बरी ब्रेस्तार हांगासर येता आनी खंय खंय परब येता हांव मागण्याक. कित्याक आमच्या घरा आनीकी असमाधान आसा. कित्याक म्हजो घोव पिवचो सोडना भुरगीं घरा सामा येनात सांगलें उतर आयकना कित्याक अशें करता. जेजू म्हणटा तुवें इतलें पुरो केल्लें सारकें ओके जाल्यार एक तुजें थंय बदलावण हाडूंक आसा. तुवें करी जाय आसलें एक काम आसा. तें एक काम कितें तें एक करणे कितें आमी करूंक आसा. एक चेंजस कितें हांवें म्हजें जिवीत हाडूंक आसा. ती आमी आज जेजू मुखार बसून थोडोसो वेळ नियाळोवंक आमी प्रयत्न करया. पयलें जावन असो जेजू म्हणटा तुवें एक काम करचें बाकी आसा. आनी थंयसर जेजूची पयली प्रतिक्रिया कितें जेजू तरणाट्याक पयलें कितें म्हणटा. मातेवाच्या सुवार्तेंत 19 chapter 17 to verses 17 to 19 अंत जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार त्या तरणाट्याक जेजूची पयली प्रतिक्रिया हांवें जिणी बदलाचें हांवें आनीकी एक्स्ट्रा कितें म्हणी करीचें हांवें कितें करचें सांग म्हाका म्हण जेजू लागीं आयल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा पयलें प्रतिक्रिया देवाचे उपादेश पाळ. तशें म्हळ्यार कितें ओबिडियन्स टू गॉड. देवाक विधेय जावची देवा मुखार साबलानांत देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार सर्वस्व हांव दितां. आय ऑफर एवरीथींग टू यू नो क्वेश्चन्स. कित्याक देवा अशें घडलें म्हणजे म्हाका कितें अशें घडटा म्हाकाच कशें अशें घडटा नो क्वेश्चन्स. कितें कर गी म्हळ्यार संपूर्ण समर्पण दी देवाच्या कुशेक विधेय जा. ओबिडियन्स देवा मुखार विधेय जाय. देवाचे उपदेश पाळचे म्हळ्यार कितें म्हजी खुशी करची न्हय देवाची खुशी. आमकां करूंक साद आसा वय आमकां सकत आसा वय जाल्यारय आमी कितें करीचें देवाची खुशी करीचें. पयलें सांगता तुवें कितें करीचें म्हळ्यार देवाची खुशी करीचें म्हळ्यार देवा मुखार हर एकलेनी विधेय जायचें. मोगाच्यान आमच्या लागीं 1000 सवाल आसूं पुरो 1000 रितीचें सकत आमच्या लागीं पयशांची सकत प्रायाची सकत जावंक पुरो आमचे फॅमिली बॅकग्रावंड इन्फ्लुएन्स सकत कितें आसल्यारय तें इगर्जे भितर येताना तें पुरो भायर सोडणेचें कित्याक म्हण सांगल्यार हांगासर आमचो देव आसा ताका आमी विधेय जायचें. पयलें ताका आमी विधेय जायचें. त्या देखून
आमकांय एक संदेश तरणाट्याक जेजूची पयली प्रतिक्रिया आमकांय जेजू आमच्या सवालांत ती पयली प्रतिक्रिया दिता कित्याक म्हळ्यार पयलें तुवें देवाक विधेय जायचें. ओबिडियन्स टू गॉड इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओबिडियन्स टू गॉड. आनी उरलें सगळें ताज्या मागीर आमचें तें येता. पयलें देवाक विधेय जाय. जेजूय गेत्सेमनींत आपणा मुखार कितें पुराय घडटा म्हूण कळिल्ल्या वेळार दोळे मुखार आयिल्ल्या वेळार तो म्हणटा बापा ही दुखाची काल्स कश्टांची काल्स म्हणजे तो न्हू पयसवर म्हूण सांगिल्ल्या वेळारी तो म्हणटा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी. नन्न चित्तवल्ला निम्म चित्त. म्हळ्यार हें केवल आमच्या हर एकल्या जिवितांत केवल मागणें करनातल्या जिवितां मागणें करतल्या जिवितांत ती मस्त कश्ट जातात. क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवचें म्हळ्यार कश्टांची जिणी जाल्यार त्या कश्टांत ती समाधान आमकां लाभता. त्या कश्टांत ती त्या उणेपणान ती खंय एक तर बुजवण आमकां लाभता. तें जावन आसा देवाचें हजारपणां जालें सकत. दुसरें जावन आसा ग्रेस तरणाटो ताका कितें म्हणटा. ग्रेस तरणाटो देवाच्या जेजूच्या त्या पयल्या रियाक्शनाक प्रतिक्रियाक ग्रेस तरणाटो कितें म्हणटा. ग्रेस तरणाटो म्हणटा हें सर्व म्हज्या भुरगेपणांतून हांव पाळून आयलां. भुरगेपणांतून म्हणल्यार ल्हान प्रायतून हांव पाळून आयलां. पळय कितल्या पुरबायचीं उतरां आमी आयकता. ल्हान प्रायतून आज पळय आमचीं भुरगीं सट्टा मागण्यांक बसलेंत एकत जांबाये काडटात एकत तें हिंगा पळयतात दिमी घालनात उबे रावनात बसनात पांय सोण बसता साबार तराचें टेन्शन आवय बापायक आसा. आनी ह्या तरणाटो वाडिल्लें कुटुंब जावन आसा एक केवल मागणें म्हणचें कुटुंब न्ही मागणें जियोवचें कुटुंब. मागणें म्हणचें कुटुंब न्ही मागणें करचें कुटुंब न्ही मागणें जियोवचें कुटुंब. मग आमचें कुटुंब खंयचें जावन आसा. केवल मागणें करया म्हणचें कुटुंब गी केवल देवाचें उतार वाचचें कुटुंब गी वा कोण हातान धरून केवल मागणें म्हणचें कुटुंब गी वा मागणें जियोवचें कुटुंब. आमी करचें हर एक मागणें आमी भेटोवचें हर एक मिसाचें बलिदान आमी आयकुचें हर एक सोम्याचें उतार आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार रेतेरे वेळार नोवेना वेळार हर एकी आमकां एक बरें क्रिस्तांव जावन जियोंक प्रेरण दिवचें. बरी क्रिस्तांव जावंक प्रेरण दिवचें. कस आयिल्ल्या वेळार निराश जायनासतना आमी देवाचेरच पातयेणी दवरून येदोळ पर्यंत चलयलो देव आनी मुखार आमकां चलयता म्हणल्या भरवशांत आमी जियोवचें बरी जायचें. तातूंत आमी अशें पर आमकां बरवसो मेळचे जाल्यार कितें करचें. आमच्या हर एका दिसाच्या मागण्या वेळार आमचे मागणेंत आमी चीत दिवचें. आमकांच आमी जेजूक समर्पण करचें. सकाळीं उठिल्लेंत आमचे मस्त योजना आसतात. सगळो दीस खंय पुरो वचचें कितें पुरो करचें कोणाक पुरो मेळचें कितें पुरो आज प्रोजेक्ट आसा आमचें कितें पुरो काम करूंक आसा. हर एकी पयलें कितें करचें म्हळ्यार आमी प्लॅन करतना सोम्या सांगात आमी प्लॅन करचें. वी हॅव टू डिसायड इन द प्रेजन्स ऑफ द लॉर्ड. जिणेचें खंयचें म्हणून एक परफेक्ट निर्धार घेवचे जाल्यार पयलें सोम्याच्या हजारपणान बसून ताच्या हजारपणान निर्धार घेवचे. कित्याक म्हळ्यार निर्धार घेता आसतना जेजू आमकां कुमक करता. तातूंत मगाच्या भावनांनी बिणिनो जेजू ताका सांगता तुवें विधेय जायचें आनी ताची प्रतिक्रिया कितें गे म्हळ्यार हांव ल्हान प्रायतून भुरगे प्रायतून हांव हें सर्व पाळून आसा. आनी तो म्हणटा इतलें पुरो हांवें केलां हांव तें इतलें केलां म्हूण सांगिना जाल्यार आणकी कितें करचें हांवें सांगा आणकी कितें करचें एक्स्ट्रा हांवें कितें दिवचें. मगाच्यान आमी केदाला म्हणी आसतालें सावालें विचारलां ती हांव आयताराचें मिसाक येता नोवेनाक येता आणकी एक्स्ट्रा हांवें कितें करचें सोम्या तुज्या पसून. इतलें केलें हांवें आमचे केदाले मती घेवचे अशें इतलें हांवें केलें म्हाका अशें जालें ना. आज आमकां जेजू एक संदेश दिता कितें म्हळ्यार आणकी एक्स्ट्रा हांवें कितें करचें. आनी तशें आसतना जेजूचें सवाल संपूर्ण समर्पण करूंक आपण दिवचें. हर एकलें जेजू सवाल दिता जबाब दिता. तुज्या जिवितांत कितें म्हणी बरेंपण तुवें देखाचें जाल्यार देवाची सकत तुजें तें काम करचें तुका अनुभवाक येचें जाल्यार इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू एक्सपिरियन्स द वर्क ऑफ गॉड देवाचें कार्य कितें करता देव आमच्या जिवितांत म्हणल्यार तुका कळी जायची जाल्यार पयलें देवाक तुका समर्पण दी. कित्याक आमी आराधना वेळार तरेपटी मिसाक आमी गांवचें गीत आसा सर्वस्व हांव दितां. सर्वस्व हांव दितां म्हळ्यार खंयचेंय म्हजें म्हूण दवरनासतना खंयचेंय म्हजें म्हूण दवरनासतना खंयचेंय म्हजें म्हूण दवरनासतना सर्वस्व हांव दितां. एवरीथींग ऑल आय सरेंडर टू यू लॉर्ड. हर एकी खंयचेंय ना म्हजें म्हणलें खंयचेंय ना एवरीथींग इज युअर्स. हर एक हांव समर्पण दितां सर्वस्व हांव दितां.
आनी जुवांच्या सुवार्थेंत आमी पळोवनचें उतरां जावन आसात 1921 जेजूची जबाब जावन आसा तुवें खरी जाय जाल्लें मार्काच्या सुवार्थेंत 1921 थंयसर तुवें खरी जाय जाल्लें एक काम मात्र उणें आसा एकच उणें आसा 99% इज परफेक्ट 99% इज परफेक्ट कांयच बदलावण करीजे म्हणना जाल्यार 1% मात्र चेंज करीजे 1% ते 1% कितें 1% कितें पळय आज हांगासर आल्तारी वरी धवे मुस्ताकी आसा धवी मुस्ताकी गेला हांवें धवी मुस्ताकी गेला इतल्या धव्या मुस्ताकींत खंय म्हणी एक ल्हानशें एक डॉट आसा म्हळ्यार सक्कडचे दोळे खंय वतात त्या एक डॉटाचेर वतात तुमी धवी मुस्ताकी न्हेसून आयल्यार खंय म्हणी एक ल्हानशें पावसाक येताना खंय म्हणी सुकल वचलो ल्हानशें खत जालें म्हळ्यार सक्कडचे दोळे खंय येतात 99%क वचना खंय येतात त्या 1%चेरच वतात जेजू म्हणटा तुवें परफेक्ट जायचें आनी आमी पळयता जुवा मातेवाच्या सुवार्थ्यांत 5:48 जेजू म्हणटा आमकां मातेवाच्या सुवार्थ्यांत चॅप्टर 5 वर्सेस 48 तुवें बरो जायचें तुवें कोणा बरी जायचें तुवें बापा बरी तुवें बरो जायचें सर्व बरो केवल बरो न्ही सर्व बरो बरो जस्ट बरो म्हळ्यार कितें एक ओके 50% बरो म्हण न्ही जेजू म्हणटा बाप सर्व बरो जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाया सर्व बरी म्हळ्यार परफेक्ट जायचें इंग्लिशान बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट लुकाच्या सुवार्थ्यान चॅप्टर 6 वर्सेस 36 लुकाच्या सुवार्थ्यान चॅप्टर 6 वर्सेस 36 आमकां सांगता कितें म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुमी कशें जायचें कोणा बरी जायचें तुमी मागणें केल्यार पुरो गी मिसाच्या बलिदानाक गेल्यार पावता गी उपदेश पडला पावता गी ना जेजू म्हणटा एक उणें आसा एक उणें कितें म्हळ्यार तुमी हेरां बरी जायनाका तांकां पळोवन जियेनाकात तुमी कशें जियेचें म्हूण सांगल्यार आमी हर एकलेनी बाप जसो दयाळ तुमी सर्व जाया दयाळ आमी हर एकले दयाळ जायचे त्या देखून जेजू आमकां कोणायचें एग्जाम्पल दिना जेजू सांगिना पेद्र बरी जाया जुवा बरी जाया कोणाचें बरी जाया म्हूण सांगिना कोणा बरी जाया म्हणटा बापा बरी तुमी दयाळ जाया कित्याक म्हळ्यार बाप दयाळ बाप सर्व बरो त्या देखून ताणें कितें केलें आपल्या एकलेच पुताक संवसार धाडलें तो बरो आनी ताची भुरगीं आमी सर्व आमी बरीं जायचीं आमी बरीं जिणेचें ते 1% आमी काडीचे आनी कंप्लीट 100% आमी 100% आमचें जायचें म्हणल्या कारणां पासून आमकां हें आपण जेजू दिता त्या देखून जेजू म्हणटा तुवें करी जायल्लें एक मात्र उणें आसा तुवें आसा तें सगळें वीक एक कितें तें सगळें वीक तूं तुजें तें आसा कितें आस्त आसा देवाचें तर आमकां सांगता तो ग्रेस तरणाटो थर्ड नॉट प्रायोरिटी ताजे लागीं ग्रेस्त काय आसता ही न्यू हाऊ टू मॅनेज इज प्रॉपर्टी ताजे प्रॉपर्टी कशें मॅनेज करीचे ताजी ग्रेस्त काय कशें मॅनेज करीचे हर एकी ताज्या थर्ड नॉट प्रायोरिटी ताका कळीत आसलें व्हेरी इंटेलिजंट मॅन त्या देखून पळय ताका म्हणटा जेजू तुजी आस्त कितें आसा हर एकी तूं वीक मेळिल्लो दुडू दुबळ्यांक वांटून दी कितें करीचें मेळिल्लो दुडू पुरा कितें करीचें दुबळ्यांक म्हाका दी म्हूण सांगना जेजू दुबळ्यांक वांटोवन दी कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसा सर्गींचें राज त्या देखून जेजू म्हणटा सगळें तुवें कितें कर दुबळ्यांक वांटोवन दी आनी तुवें कितें करीचें तुजे पयशे पुरो दिवन जाल्ले मागीर तुजें कितें आसा तें पुरो विकलें मागीर पुरा दिबळांक दिल्लें मागीर जेजू म्हणटा 1% दवर म्हाका आनी तुका ना तुजे पासून एक दवर FD दवर LIC कर खंयचेंय सांगिना जेजू कितें म्हणटा तूं दुबळ्यांक दी आनी तूं म्हजो पाटलाव कर फॉलो मी उपरांत सगळ्यांक दिल्लें दिवचें उपरांत दिवन जाल्लें मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर 1% इज व्हेरी डिफिकल्ट 99% ओके कशेंय करयात 1% इज व्हेरी डिफिकल्ट मस्त्राणांक बघता 1% इज व्हेरी डिफिकल्ट 99 मिसाय घेवचें इजी हांगा बसून आराधनांत भाग घेवचें इजी रेतेर येवचें इजी आमी कितें पयस वचून पूण शेताक वयचें इजी व्हडलें लांबायचें पैण आमी काडचें इजी हर एक इजी जाल्यार 1% आयकल्लें जियोचें कश्टाचें बॉक्साना विशयान आमी कितलें आयकलां री
आमी डिसायड करता बोगसाणें दिजेत तो म्हणटा ना हांवें बरी जिणे जियेचे टायम चेंज करचे आमी हर एक बदलावण करचे म्हण चिंता आमी घरा गेल्ल्या वेळार हांगा मात्र तुमी देवाचें उतर आयकलें घरा गेल्ल्या वेळार तो व्यक्ती मुखार आयिल्ल्यान आमकां पुरो फ्लॅशबॅक जाता हर एक फ्लॅशबॅक आमकां तें बगसूंक कश्ट जाता आमकां नवी जिणी जिवंक कश्ट जाता हांगासर येताना हांवें चिंता आमी सांत लॉरेन्साच्या मजतेन हर एक आमी सोडटा वायट सवें कंप्लीट सोडटा कंप्लीट म्हळ्यार कंप्लीट सोडटा म्हण आमी चिंता इल्ले दीस जाल्ले मागीर हांगाचे पावर इल्ले उणें जावन येता आसतना सकाळ उडास आयिल्ल्या वेळार वन थींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन थींग जेजू आमकां 99 विसरना जेजू देवाक आमचो देव ल्हान संगतेनी संतोश पावचो देव तातूंत जेजू आमकां शिकोवन दिता आसतना त्या लोकांक शिकोवन दिता आसतनाय तो व्हडले संगते कडेन ल्हानचे संगते कडेन घेता सासांव 99 एक शेळी चुकून गेल्ली ल्हानशें नाण्य हें पुरो ल्हान संगते भशेन जेजू आमकां शिकोवन दिता म्हळ्यार ल्हान संगत्यो मागीर व्हड जावचें ल्हान आसतना तो भुरग्यांक बरी साल चमकन शिकूना म्हळ्यार तींच भुरगीं व्हड जाल्लीं मुखार कशें जियेतात आमी पुरा पळोवन आसा त्या देखून मुगाच्या भावनांनी बिणिनो जेजू म्हजें तें तुमचें तें कितें एक इसारता नॉट 99 इसारना तें सारकें सामा आसा पुरो सामा आसा वन थींग इज होल्डिंग बॅक म्हाका पाटीन धर नासतलें म्हाका धर नासतलें म्हाका सुटका दिवंक म्हाका भलायकी मेळोवंक म्हाका समाधान मेळोवंक कितें आसा तें पयलें म्हाका जाय एक दीस एका फिरगजेंत 5 दिसांची रितीर आसली सुमार एक 11-12 वर्सां पयलें 13 वर्सां पयलें 5 दिसांची रितीर 4थ्या दिसा थंयसर कुमसारां दवरलीं कुमसारा वेळार 12 जाणां कुमसाराक आयिल्लीं व्हडलें कन्वेन्शन तें 12 जाणां कुमसाराक आयिल्लीं एकलो प्रायवंत म्हळ्यार एक 50-55 येवन दिंबी गेलो आनी ताका दिंबी घालूंक मस्त कश्ट जातालो तो म्हणलो फादर म्हाका मस्त उलोवंक आनी पुरा कश्ट जाता आय एम रियली स्ट्रगलिंग टू टॉक मस्त पटी हांवें उलयल्लें समजना फादर म्हाकाय ताणें कितें म्हणटा म्हण समजुना आनी कितलें उलोवंक ताणें प्रयत्न केला रे ताका कुमसारा वेळार उलोवंकूच जावना हांवें सांगलें आतां मात्र अशें गिने केदाळे अशें ना फादर थोडीं वर्सां जालीं त्या वेळार म्हाका अशें जाता आनी फुल्ल थोडे पटी बें दिसचें राती न्हीद पडना मस्त टेन्शन जावचें खंयचें करना जावं चिंता तेंच हांव करूंक येता फादर ताणें मागीर पुरो ताजी पदकां बरयलीं मागीर हांवें वचलें ताका प्राची ताणें सांगलें वेता आसतना परतेन ताका फाटीं आपयलें हांवें सांगलें अशें तुजे मागणें करता आसतना खंय गी म्हाका पवित्र आत्मा अशें म्हणटा कितें म्हळ्यार तुवें कोणाक म्हणे बॉक्साणें म्हणे दिवंक आसा गी ना फादर कोणाकी बॉक्साणें दिवंक ना म्हणलो कोणाकी बॉक्साणें दिवंक ना हांव कोणाकी दुखयना हांवें मस्त दान धर्म केला मस्त बरें काम केलां हांवें म्हाका एकच म्हळ्यार एक 10-12 वर्सां जालीं कोण ना आतां म्हाका मस्त कश्ट जाता म्हळ्यार उलोवंक जायना सुराळ उलोवंक जायना हांवें उलयलें कोणाकी समजना हांवें उलोवचें तर रावयलां कित्याक रावयलां गे म्हळ्यार म्हाका उरलें हर एकलें हांवें उलोवंक सुरू केलें म्हाका तमाशे करतात म्हाका उलोवंकूच नाका फादर म्हणलो ताका मागीर रितीरेच्या 4थ्या दिसा लास्टाक रितीर जालें मागीर परतें आपयलें आनी सांगलें तूं बसून इल्लोसो वेळ साक्रामेंताचे जेजू मुखार वचून बसून उगच ताका पळय आनी सांग जेजू हांवें कितें करीचें म्हण तूं सांग कितें करीचें म्हण सर खंयसर म्हजें उणेंपण आसा ना फादर हांवें मस्त बरें केलां तुवें बरें केल्लें पुरो देगेन दवर तुजें तें कितें बदलावण हाडूंक आसा म्हाका कळीत ना समवेर द होली स्पिरीट इज इन्स्पायरींग मी तुवें कोणांगी बॉक्साणें दिवंक आसा आतां इमिडिएट न्ही आसूंक पुरो मस्त वर्सां फाटीं जावंक पुरो तुवें कोणांगी बॉक्साणें दिवंक आसा सोम्या मुखार सोम्याच्या हजारपणान बस पवित्र आत्म्या लागीं मागणें कर आनी तुज्या मतीक पवित्र आत्मा घालतलो आनी थंयसर आसल्या आराधनाच्या छापलाक तो गेलो वचून मागणें करता आसतना ताका हांवें सांगलें खंयचेंय मागणें करनाका तुजें मागणें कितें गे म्हळ्यार जेजूकूच पळय आनी कोणाकी पळय नाका जेजून तुज्या लागीं उलयता म्हूण सरी ताकाच पळय आनी कोणाकी पळय नाका तें एक संगत एक काम कितें तुवें करूंक आसा बाकी आसा तें जेजू तुका सांगता आनी त्याच घडये खंयच्या रितीरेन न्हय खंयच्या नोवेनान न्हय खंयच्या मिसाच्या बलिदानान ते न्हय त्याच घडये तुका भलायकी मेळटा कित्याक म्हळ्यार तुवें तें सारकें केल्ल्या वेळार तुका भलायकी मेळटा आनी तो व्यक्ती बसलो लागी 45 मिनिट्स 1 hour 2 hours बसलो आनी कितले वेळ बसचें उठून या म्हणटा आसतना ताच्या मतीक एक आयलें
मग ते कितें आयलें म्हणल्यार मस्त तेंपा पयलें हे मोगाचे दोगां फ्रेंड्स सांगाता केदाळे माश्टी धरूंक वताले. माश्टी धरूंक वता आसतना मस्त तांचे ल्हान प्रायर जाल्ली गडितां. माश्टी धरूंक वता आसतना थंयसर ताणें माश्टी धरूंक गेल्ल्या वेळार आका आजी माश्टली एक ताज्या इश्टान काडून बॅगा भितर गेल्ली, ताच्या बॅगा भितर गेल्ली. ताणें पळयलें जाल्यार तो सूक ओपन करून ना. त्या दिसतो ताजे कडेन उलूंच्यान ताणें सोडलें. हाणें सूक केल्ली न्ही, आजी सूक न्ही, सूक ताजी आनी ताणें उलूंच्यान सोडलें. आनी अशेंत तो मुखार मेळ्ळे वेळार एवॉयड केलें, ताका मस्त एवॉयड केलें, उलूंचें सोडलें. त्या दिसतोन तो उडास काडटा, नियाळटा, फ्लॅशबॅक करता, खंयसर सकून पडलो. वन थिंग इज होल्डिंग मी बॅक. आनी तें कळीत जाल्लेंत बसलो मनीस दिंबी गेलें, हात वयर केलें आनी काळजातोन म्हणलो कितें म्हणल्यार जेजू हांव म्हज्या इश्टाक काळजातोन बक्षितां. आज तो खंय आसा पळय सोदून 12-13 वर्सां जावंक पुरो सोदून वचून हांव ताका कंप्लीट बक्षितां जेजू. तितलें सांगलें. तो व्यक्ती सुडाळ उलोवंक ताणें आराम केलें. आनी दुसरे दिसा रितीरे वेळार सकाळीं आयलो आनी म्हणलो फादर हांवें साक्स दिजें. साक्स कितें? काल हांवें सक्रामेंता मुखार बसून मागणें केलें. मागणें कितें? जेजूक तूं पळयलें. हांवें सांगलें जेजू म्हजें तें कितें उणेंपण आसा तें दाखय म्हाका. हांवें नवी जिणेजी कंप्लीट चेंज जालो मनीस. आनी सक्कड कितें ताणें सांगलें बोगसणें दिना जाल्यार तुमकां 1 पॉयंट जेजूतोन मेळचें आशिर्वाद ब्लॉक करचें. एकच पॉयंट पुरो, एकच पॉयंट तें तुमकां ब्लॉक करता. तातूंत आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 59:1. 59:1. देवान आमचे मागणे आयकनातले बरी. देवान आमकां राखोवंक आपलो हात विस्तरून धरले वेळार ताचो हात आमचे थंय पावनातले बरी. ताजे हात कांय मोटवे हात न्ही. जाल्यार आमकां आनी ताच्या मदें एक व्हडलें वणत आसा, दोरो आसा. तो दोरो कितें म्हळ्यार आमचे पाताक. वन थिंग दॅट मे बी आवर इगो, दॅट मे बी आवर अनफॉरगिवन सिन्स. मुखसणें दिनातलीं पातकां आमचें तें आसा जावंक पुरो. कोणाचेर आमी राग दोरो जावंक पुरो. म्हाका आज जेजू म्हणटा एक संगत भोव गरजेची. वन थिंग इज इम्पॉर्टंट. आनी जेजू त्या तरणाटे सांगता हर एक सारकें आसा पता, एक मात्र बाकी आसा. तें एक जेजून विचारल्या वेळार तो निराश जालो. 99 सारकें केल्ल्याक एक सोण दिवंक मस्त कश्ट जालें. आनी देवाचें उतार आमकां सांगता तो तरणाटो जेजूचीं उतरां आयकल्ल्यांत खंतिश्ट जालो. खंत करूं ना, खंतिश्ट जालो म्हळ्यार त्या एक्स्ट्रिमाक पावलो. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय यथेश्ट आस्त आसली. देवाच्या तराम सांगता खंतिश्ट जालो. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय यथेश्ट आसलें, त्या देखून तो खंतिश्ट जालो. म्हाका आमचे थंय खंतिश्ट जावंक, देवाचें आशिर्वाद आपणावंक ब्लॉक करचें कितें आसा? आमचे थंय जेजूचें आशिर्वाद आमी आपणावंक ब्लॉक करचें कितें आसा? हांगा अडकळ कितें मोगाचें न्हू. अडकळ त्या मनशाची ग्रेस्तकाय न्ही, त्या तरणाटीची ग्रेस्तकाय अडकळ न्ही. ताजे कडेन आसलो जागो, वाहनां, पयशे आनी कितें बरें आस्त बदी खंयचेंय अडकळ न्ही. ताजें खंयचें अडकळ न्ही. ताका आसली पयशांची बांदपास अडखळ. पयशांची बांदपास, पयशांनी आस्तीन ताका बांदून घाल्लें, घट्ट बांदून घाल्लें. नाका तुवें वेचे नाका म्हूण घट्ट बांदून घाल. थंयतून भायर येवंक तो कश्टालो. त्या देखून पळया जेजू सरशीं आयिल्ले कोणी खंतिश्ट जावन फाटीं गेलीं, यथेश्ट आसलीं खंतिश्ट जावन फाटीं गेलीं, बेजारायन फाटीं गेलीं म्हूण खंयसर आमकां वाचूंक मेळना. हांगासर मात्र वाचूंक मेळटा. खंतिश्ट जावंक कारण ताका पयशांचें बांदपास आसली, पयशांची ओडणी आसली, पयशांचेर तूं मोग आसलें. डिपेंडन्सी ऑन नॉट ऑन गॉड. पयशांचेर तो डिपेंड जाल्लो. मस्ताना म्हणटा म्हजे कडेन पयशे आसात कितेंय करूंक शकता, म्हजे कडेन इतलें इन्फ्लुयन्स आसा कितेंय करूंक शकता. नो, गॉड कॅन डू एवरीथींग, नॉट मनी. देवाक हर एक करूंक साद आसा. एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड. देवाक हर एक करूंक साद आसा. मग आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर गेल्यार, एक सुकणें नदर आमी गेल्यार आमकां खंयसर ओडणी आसा.
म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयचेर आमी चड मोग दाखयला, खंयचें सोडून आमी जिवंकूच जायना म्हणटा हांव. जावंक पुरो आमचे गॅजेट्स, मोबायल, स्क्रीन टायम हें पुरो सोडून आमकां जियोंक जायना गी. एक दीस म्हणे आमचे गॅजेट्स वा मोबायल सोडून आमी जियोंक जाता गी आमकां. एक दीस म्हणे आमी टी व्ही पळयनासतना, युट्यूब पळयनासतना, रिल्स पळयनासतना जियोंक जाता गी आमकां. खंयचें आमकां घट्ट धरून आसा, खंयच्या बंदस्पणाक आमी वळख जाला. आज आमी सोमेच्या हजारपणांत त्या व्यक्तीन नियाळले बरी आमी नियाळेचे. कितें गी आमकां घट्ट धरून आसा. इतलें मागणें केलां म्हाका मेळना, इतलीं नोवेनां केल्यार म्हाका मेळना कांयच, इतलें पुरो करता हांव कित्याक म्हाका मेळना म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार समथींग इज ब्लॉकिंग युअर वे, समथींग इज ब्लॉकिंग युअर वे. तातूंत आमी कितें करीचें, पयलें तें कितें ब्लॉक आसा म्हणून सोमेच्या हजारपणान सोदून काडचें. तें सोदून काडूंक एक अवकाश जेजू आज आमकां दिता. आनी आमकां जेजू सवाल घालता कितें म्हळ्यार, देवाक संपूर्ण समर्पण केल्ल्या वेळार आमकां हर एकलें की आमी खंय आसा म्हूण कळटा. आदाव आनी देव, रसलो देव केदाळे सांजेर सदां वॉकिंगाक वता आसतना एक दीस सर्वेस्पर देव आदामांक मेळूंक येता आसतना आदाम मिटींग पॉयंटार खंय मेळटलें गी त्या पॉयंटार दिसना. त्या देखून देव आदामाक विचारता, वेर आर यू, खंय आसाय तूं, खंय आसाय. हांव लिपून आसा. कित्याक लिपून आसाय, कित्याक म्हळ्यार हर एक सारकें केलंय, एक मात्र उणें आसा. उणेंपण आमकां मोगाच्या भावांनी भयणी लिपचे बरी करता. उणेंपण देवा थंय आमचो संबंध पयस करता. एकच उणेंपण, 99 इज गुड. हर एक बरें आसा, हर एक सारकें आसा, एवरीथींग इज ओके, एवरीथींग इज परफेक्टली ओके. जाल्यार एक व्हेरी इम्पॉर्टंट, वन थिंग इज इम्पॉर्टंट. खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक अडकळ कितें जावन आसा म्हाका, एक बरी जिणे जियोंक अडकळ कितें जावन आसा म्हाका. आज आमी सुमेच्या हजारपणान नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मुगाच्या भावांनी भयणी, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत कितें उणेंपण आसा. आमच्या कुटुंबा जिवितांत, म्हज्या याजकी जिवितांत कितें उणेंपण आसा. आमकां हर एकलें की विशेष देण्यांनी म्हणल्या बरी देवान आशिर्वादांनी भरला, कृपा दिला. आमकां हर एकलें की विशेष देणी आसात. खंयसर आमी चुकून पडल्या. थोडोसो वेळ सोमेच्या हजारपणांत आमी सगळें कोणाक परत सांगता, सगळें आमी दिंबी घालया. दोळे धांकया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज तुमी पावस आसल्यार, घरा मस्तो काम आसल्यार सोम्या मुखार इल्लोसो वेळ करसूंक आयल्यात आनी जेजून दिवचे संदेश तुमी आयकून आसात. ताच्या हजारपणांत आमकां हर एकलें की सुटका आसा. जेजू आमकां सांगता आज एक वन थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वन थिंग इज इम्पॉर्टंट. जेजू हांवें करीचें आसलें एक काम मात्र बाकी आसा. तें कितें म्हूण म्हाका म्हज्या मतीक तूं उजवाडाक हाड सोम्या. आज आमी तुज्या हजारपणांत थोडोसो वेळ येवन ह्या पून थळार तुजें उतर आमी आयकून आसा. तुवें आमच्या काळजाक लागशिल्ल्यान उलयलें, मोगान तूं आमचे लागीं उलयलें. सोम्या, आज आमकां शिकय हांवें कितें करीचें, कशें चलयचें म्हूण. दोळे धांकून थोडोसो वेळ आमच्या जिणेचेर एक नदर घालया आनी संपूर्ण जेजूक आमी सर्वस्व समर्पण दिवया. सर्वस्व हांव दितां. सगळंच म्हज्या जिविताचे कश्ट दुखां मध्ये सोम्या, ते एक हांवें कितेंगी सुकून दवरला, लिपून दवरला. तुजे लागीं बोलूंक हांव सुकून पडलां. खंयगी हांवें समर्पण दिवंक कितेंगी बाकी आसा म्हजें तें. जावंक पुरो बोगसाणें दिवचें, जावंक पुरो हांवें कोणाचेर राग दवरलें, बोगसाणें मागचें.
कोणाक हांवें दिवंक आसचे पयशे हांवें दिनासतना रावचे. सर्वस्व हांव दितां. सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. परत आमी गावया. सर्वस्व दिता दिता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. आमी कोणा कडेन रीण काडून गेले आमी फाटीं दिवना. आमच्या घरा कामाक आयिल्ल्यांक वा कामागारांक आमी सारकें सांबाळ दिवना. कोणाची वस्तू आमी काण घेवन फाटीं दिवना. कोणाक हांवें वस्तू दुखयला ताजे कडेन हांवें बोगसाणें मागुना. कोणाची वस्त हांवें आनी दवरली म्हजे कडेच दवरला म्हजी म्हूण सांगला. कोणाचें नांव हांवें पाड केला. कोणाक बोगसाणें दिवंक हांवें आसा. कोणाचो जागो हांवें भितर गेला म्हजो म्हूण सांगला. बरी काजारी जिवी जिवन आसली तें पळोवंक जायनासतना तांकां हांवें सपरेट केला. खबरे हांवें उलयलात. जेजू हें सर्व म्हजें अडकळ जाल्यार हें सर्व ह्या घडये तुका हांव समर्पण दितां. सर्वस्व हांव दितां. सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सांगात गावया. सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. परत आमी गावया. सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळंच म्हाका सगळंच म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. जेजू हांवें म्हज्या कुडीचे वयर मात्र नदर गेली. म्हज्या कुडीचें मात्र हांवें पोशण केलें. आध्यात्मीक जिवितांत आत्मीक वाडावळेक आत्म्याच्या सोबायेक आत्म्याच्या भलायकेक हांवें प्रयत्न करूं ना. आज ग्रेस्त तरणाटे जिविता मरिफात तूं म्हजे लागीं उलोवन आसा सोम्या कशें हांवें म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडिचें म्हूण. म्हाका कळय सोम्या शिकय सोम्या उलय सोम्या म्हजे लागीं कशें हांवें म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडिचें. कसलें हांवें बदलावण हाडिचें म्हज्या जिवितांत. खंयसर बदलावणाची गरज आसा. खंयसर म्हाका तुजी भलायकेची गरज आसा. आपट जेजू म्हाका कळीत ना हांव खंयसर चुकून पडला म्हूण. हांव चिंता हांवें करचें हर एक सारकें आसा म्हूण हांव चिंता. मस्तपटी म्हजी उतरां हेरांक दुखयलात. रागान हांव उलयलां. मोग करूंक हांव चुकून पडलां. तक्षण हांवें जड्ज केला हर एक. ती तशींच म्हूण हांवें सांगलां. तांकां समजून घेवंक हांव चुकून पडलां.
सर्वस्व हांव दितां सोम्या तुका समर्पितां. सर्वस्व दिता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. सर्वस्वां दिता सर्वस्वां दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. दोनी हात आमचे वयर उबारया. मोगाच्यान आमच्या मतीक मस्त पेटी कळना खंय आमी सुकून पडलां गे म्हणून. सोम्याक आमी सोम्या हांव खंयसर सुकून पडलां म्हाका कळीत ना. ते एक उणें म्हणजे तें आसा, एक काम करचें बाकी आसा. कंप्लीट समर्पणाक एक अडखळ आसा म्हणजे तें हर एक परफेक्ट आसा. ती एक अडखळ कितें म्हज्या मतीक हाड जेजू, तेंय तुका समर्पण दिता. आज संत लॉरेन्स बापाच्या पुणथळार हें एक नवें जिवीत म्हजें आराम करूंक आशेता. ह्या पुणथळार ह्या भाग्यवंत जागेर तुज्या हजारपणांत हांव विशेष म्हजें जिणी समर्पण दिवन आज बदलावन हाडूंक आशेता. काळीज उगण जेजू कडेन सांगा, जेजू हांव तुका कंप्लीट समर्पण दिता. आय सरेंडर एवरीथींग. जेजू हांव सर्वस्व तुका समर्पण दिता. खंयचेंय म्हजें म्हणलें दवरनासतना तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. काळजो तोंड जेजूक सांगा, जेजू हांव संपूर्ण समर्पण दिता. तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं दी. कंप्लीट समर्पण दिल्ल्या वेळा मोगाचें न्हू उरलें हर एक जेजू पळयता, हर एक जेजू पळयता. त्याच बरोवशेन जेजूक तो पळोवन सगळें सांगात तमिळ आमी एक पेटी गावया. सर्वस्व हांव दितां सर्वस्व दिता. सगळें सांगाता सर्वस्व दिता सगळं म्हाका सोडवणारा हांव समर्पिता. आय सरेंडर ऑल. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. मगाच्यान आज तुमच्या मध्ये कोणीतरी विशेष तेसावांक घेवन ह्या पुणतळाक आयला जाल्यार उबे रावा. तुमचे बसून आज विशेष मागणी आमी करतल्या. तुमी कितें म्हणी एक आंगोणें घेवन आयल्यात. काळजांत साबार मोतीन साबार तेसावांक घेवन हांगासर आयल्यात. तुमचो गरजो समर्पण दिवन मागणें करीचे म्हण तुमी हांगा आयल्यात. जावंक पर तुमच्या कुटुंबां बसून, तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या संद्यां बसून, पिडेस्तां बसून आनी साबार रितीची तेसावां घेवन तुमी हांगासर आयल्यात जाल्यार एक पुटी दोनी हात जेजू मुखार विस्तारून धरा आनी सांगा, जेजू तुज्या पांयां थळा हांव उबें रावलां. हांव हजर आसां. म्हजी सर्व तेसावां घेवन आयलां. म्हजी खंत बेजाराय घेवन आयलां. म्हजी उणेंपण घेवन आयलां. मस्त रीण आसा म्हाका. कशें फारीक करचें म्हणून कळना. मुखार वयची वाटच म्हाका कळना. सोम्या म्हाका मुखार वचूंक तूं शिकय. म्हाका तूं उजवाड फांकय. म्हाका वेची वाट दाखय. सोम्या वैजांनी म्हजी पिडा गूण जायना म्हूण सांगलां.
तूं जावन आसाय सर्गींतून देंवन आयिल्लो आमचो राई धनी आमचो इश्ट आमचो सर्वणदार तुवें साबार जाणांक भलायकी दिले गूण केले असाध्य म्हणलें डॉक्टरान रिजेक्ट केल्लें केजी तुज्या मुखार आयिल्ल्या वेळार तुजें एकच उतार तांकां गूण करूंक शकलें आज आमी येता आसतना साबार तेसावां घेवन आयला मगाचे न्हू तुमच्या मतींत आसची हर एक तेसावां कितें पुरा मागणें करीचें म्हूण तुमी हांगासर आयल्यात कितें पुरा आंगवणें दवरून मागणें करीचें म्हूण आयल्यात हर एक समर्पण दिया हांगासर आमी मात्र न्ही ही एक पवित्र तळ जावन आसा जागो जावन आसा ह्या बसिलिकांत आमी सगळ्यांनी सांगता मेळ मागणें करता आसतना सांत लॉरेस आमा समेस्तां पासून जेजू लागीं विनंती करता दुबळ्या धाकट्यांचो मोगासो सांत आमा सर्वां पासून विनंती करता तुमचे कश्ट कितें म्हूण जाणा जालो जेजू तो तुमकां जाय आसली कृपा फावो करता सांगा उलया जेजू लागीं कितें गरज आसा तें सांगा तुज्या काळजांत मतींत आसचें दूख समर्पण दिया तुजी उणेपणाचें जिवीत अर्पिया सोम्यांक तुजी अस्कातकाय खंयसर चुकून पडता म्हणचें बघता संदर्भ समर्पण दिया आनी दोनी हात आमचे वयर उबारया ह्या वेळार उबारल्या हातांत आमची हर एक तेसावां मती खडया ह्या उबारल्या हातांत हर एक आमची खंत बेजाराय मती खडया ह्या उबारल्या हातांत आमची सर्व तेसावां मती खडया आनी जेजूक आमी स्तुती करया तुमचे पासून विशेष मागणें हांव करतलो सांगता मेळ्ळें आमी स्तुती करया हालेलुया 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 सुमे जेजू ह्या वेळार हांगासर ह्या पूर्ण तळार आयिल्ल्या हर एका तुज्या भक्तिकांचेर तुजे आशीर्वाद घाल ह्या जाग्यार येवन मागले आमकां मेळटा म्हूण भरवशान तुजें उतार आयकून जिणी परिवर्तन करून हांगासर आयिल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीक समर्पण दिता तांची हर एक तेसावां तुका अर्पिता सुमे तुज्या पवित्र नांवाच्या बळान तांची हर एक मागणी तूं आयक तांचें उणेपण तुका समर्पण दिता अस्कात काय समर्पण दिता कितें बरा मागणी तेसावां आसात हर एक तांकां मेळचें बरें जावं दी तुज्या पवित्र नांवांत ह्या थळार मागलें तांकां मेळ्ळें संतोष तांकां मेळून दी दादोसकाय तांकां मेळून तुज्या पवित्र नांवांत हांव मागता आमेन हालेलुया 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 नी ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ಯೇಸುವೆ तूं म्हजो आसरो सोमिया म्हज्या सांगात तूं रावताय म्हाका कृपा दिताय तूंच म्हजो आसरो म्हजी सर मागणें तुका समर्पण दिता नी ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರಸಿ ನನ್ ಮುಖ ಜೀವ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ दया करून बसा मग आज तुमच्या मध्ये कोणीतरी
भलायकेक पासून मागणी करूंक आयल्या जाल्यार सांत लॉरेन्साच्या मजतीन जिजुतवन विशेष भलायकेचें देणें आपणावंक आयल्या जाल्यार तुमच्या कुटुंबान कोणी तरी पिडेस्त आसात तांकांय भलायकी मेळचे जाल्यार देखून उबे रावा. तुमचे पासून हें भलायकेचें मागणें आमी ह्या वेळार करतले. सक्कड आमची पिडेस्त भाव भयणी हांगासर आयल्या जाल्यार उबे रावा जेजू मुखार. आमी मागया आमच्या कुटुंबांत आसलेली आमच्या कुटुंबाची साबार जाणां आस्पत्र्याक दाखल जाला जावंक पुरो, तांकां आमची मागण्यांची गरज जावंक पुरो, तांच्या पासून आमी समर्पण दिवन मागया. ह्या वेळार जेजूच्या पांयां तळा तुमची पिडा समर्पण दिया. वैजांनी तुमकां गूण करूंक जायना म्हूण सांगलां जावंक पुरो, तुजी पिडा गूण जायना, यू हॅव टू सफर लायफ टायम म्हूण सांगलां जावंक पुरो. नो, गॉड कॅन चेंज एनीथींग. बरोबर सो तुजें तें आसा जाल्यार असर्यां अजापां तूं पळयतलें. भावार्थान मागणें कर. जेजूक साध्य म्हणलें खंयचेंय ना. एवरीथींग इज पॉसिबल. जेजूक सांग, जेजू म्हजें तें भलायकी वळोवंक कितें म्हणी अडखळ आसा जाल्यार हांव ह्या वेळार तुका समर्पण दितां. हांवें भलायकेचे अनुभव हांवें जोडीचे. आय मस्ट एक्सपिरियन्स युअर हिलींग टच. हांवें तुज्या भलायकेचे अनुभव हांवें जोडीचे. तुवें म्हाका दिवची ती भलायकी हांवें एक्सपिरियन्स करीची. आय हॅव टू एक्सपिरियन्स युअर प्रेझन्स. सो मागीर तुज्या हजारपणां तें भलायकी आसा, तुज्या हजारपणां तें सुटका आसा. तशेंच दोडा तांकां भलायके पासून मागणें करनासतलीं आमची भाव भयणी हांगासर आसा जाल्यार उबे रावला तुमी. तशेंच एक हात माथ्यार दवरा, एक हात तुमच्या काळजाचेर दवरा आनी दोळ्या तांकां मागणें करया. हांगा हांव आसां सुम्या, तुज्या हजारपणांत हांव आसां. हें गीत आमी गायता आसतना सोम्यांक सांगया, सोम्या हांव हांगासर आसां. दास न्हू ना येसुवे, हांगासर आसां सोम्या, हांगा हांव आसां. हांगा हांव आसां जेसू, हांगा हांव आसां जेजू, हांगा हांव आसां जेजू, हांगा हांव आसां. परत समेस्तांचे पिडेस भाव भयणी. हांगा हांव आसां जेजू, हांगा हांव आसां जेजू, हांगा हांव आसां जेजू, हांगा हांव आसां. तशेंच माथ्यार हात दवर, तुमच्या पासून मागणी करता आमी. स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जो तुझ्या पवित्र अमूल्य रगत हांगासर आमच्या पिडेस्त भावा भयणीचे तुझ्या भलायकेचे बेसांव देवें सम्या. तुझ्या कुडीन आसली हर एक अस्खत काय काण घाल, हर एक वायरस तूं काण घाल सम्या, हर एक कॅन्सरस वायरस, हार्टाची पिडा जावं पुरो आनी खंयचे म्हणी मारेकार पिडेची वळख जाल्ली आसल्यार ह्या वेळार तुजी कंप्लीट भलायकी मेळचे बरी हांव मागणी करता. हांव विशेष तरेन मागता कोण परास विशेष भलायके पासून मागणी करूंक आयल्यात सक्कडागे समर्पण दिसा. कॅन्सर पिडेस्ता पासून एकल्यान मागणी विचारला तांकां भलायकी मेळचे बरी. कुटुंबांत आसले साबार जाणां पिडेस्ता भलायकी मेळचे पासून साबार जाणांनी मागणी विचारला आनी साबार जाणां आज हे नोवेना वेळार साबार तेसां घेवन आयल्यात. हर एकल्यांचे मागणी जावं आयक सुम्या. तुज्या पवित्र नांवाचे बळा तुजी भलायकी तांणी अनुभव करचे बरी जावं दी, तुजी साथ जावं दी म्हणून मागता. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನಂದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೋ, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನಂದೇವಾ.
आसा मगाच्यान आज हांगासर कोणी म्हणी तुमी जाग्याची समस्या आसा आमचो जागो आसा रेकॉर्ड्स आसा तेत ना आमचो जागो सेल करूंक आसा असलें ते सामान दवरलें दयेकान उबे रावा तुमच्या पासून आमी मागणी करता आमकां बरी सैरीक मेळाचे म्हज्या भुरग्यांक बरी सैरीक मेळाचे म्हज्या भुरग्यांक म्हाका बरें काम मेळाचें प्रमोशना पासून आमी मागणी करना आसा परगांवांत म्हजीं भुरगीं आसा तांकां बरें काम ना थंयसर मस्त कश्ट आसा तांच्या कामांत थंय आनी कोणी म्हणी तुमच्या कुटुंबाची सांदी परगांवांत आसल्यार आनी परगांवांत आसतलीं आज तुमी हांगासर आयल्यात जाल्यार उबे रावा तुमचे पासून आमी विशेष मागणी करता आपलो गांव सोडून घर सोडून कुटुंब सोडून तुमी पयसिल्ल्या गांवांत वावर करनासात कश्टांचे दीस तुमी काडनासात तुमची म्हणी सबारपणी कोणूच लागीनातल्या वेळार तुमकां मस्तपडी भोगता कित्याक हांवें हांगासर रावचें केदां घराचें गे म्हणचें भोगता तें तुमकां मात्र समजता हेरांक कोणाक समजूंचें ना तुमचें तांची जिणी समर्पण दिया सुमी तुमकां राखून व्हरता भियेनाकात धैर्य घेया परगांवांत आसतना झुजेक जेजून देवान राखलें त्या जाग्यार ताणें देवाक विधेय जावन जियेल्ल्या वेळार देवान ताजेर विंचणार आशिर्वादां वतलीं कोण एक गुलाम जावन गेल्लो गी तो सगळ्या त्या राष्ट्राचो अधिकारी जालो एवरीथींग इज पॉसिबल नथींग इज इम्पॉसिबल परगांवांत बरें काम ना म्हण तुमी चिंतून आसात गी परगांवांत ह्या वेळार लायवांत मागणें पडलें नासतलीं ह्या रितीन भाग घेतलीं तांच्या पासून आमी मागया तांकां हांगासर येवंक जाय जाल्यार हर एका ब्रेस्तारा म्हणले बरी ती मागणी हांगासर रितीर पळयतात मागण्यांत भाग घेतात तांच्या पासून आमी मागया ह्या वेळार आनी ह्या वेळार हांगासर आसलें सगळ्यांक समर्पण दिवया तुमचे खंयचे म्हणे कुटुंबांत समस्या आसा कुटुंबांत पियेवणें आसा कुटुंबांत लढाई आसा झगडें आसा मस्तपडी सांगात हाडया म्हळ्यार जावंकूच जायना मस्तपडी आमी सुकून पडल्या आमकां आतां परत आमी एक जायचें म्हणचें भोगता आमकां मागया सो मागीर तें साद आसा एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना तुमच्या काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना तुमी मागणें करनासत भुरग्यांचें देणें जाय म्हणून सांगून मागा ह्या वेळार सो मागीर आमी समर्पण दिवया तुमच्या कुटुंबांत कोणी काजारी जोडी आसात तांकां एक भुरग्यांचें देणें ना आज तुमी मागलेचें फळ जावन तांकां एक भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें म्हळ्यार तांकां मात्र संतोश न्हय तुमकांय मस्तोच काय म्हणशी भोगता हांवें मागणें केलें सांत आंतोनीच्या सांत लॉरेन्साच्या हजारपणांत जेजूच्या हजारपणांत आमी मागणें केलें सांत लॉरेन्साच्या हे पुणतळार म्हाका मेळ्ळें म्हळ्यार संतोश तुमकां हें मेळटा त्या देखून ह्या वेळार आमी मागया तांच्या पासून ह्या वेळार आमी मागया कितें म्हणी ह्या हप्त्यांत ह्या म्हयन्यांत तुमी नवी येवजण आरंभ करतात परगांवांचें आसा भुरग्यांक उंचल्या शिकपा पासून भायर धरचें आसा ताज्या पासून समर्पण तुमची सगळी प्रोजेक्ट्स हाडा जेजू मुखार तुमी कितें परत करचें म्हूण चिंतलां हर एक मतीन हाडा आनी ह्या वेळार जेजू कडेन समर्पण दिया कितें सांगिचें म्हणचो जेजूक कितें परत तुमची तेसांवां आसात तुमी परगांवांत काम करतना कितें परत कश्ट तुमी सोंसून आसात ऑफर युअर चॅलेंजीस टू जीसस ऑफर युअर डिफिकल्टीज टू जीसस सबार सवालां तुमचे मदें आसात हाऊ लॉंग लॉर्ड हाऊ लॉंग आय हॅव टू सफर हर एक तुमची सवालां जेजू मुखार हाडा असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना एवरीथींग इज पॉसिबल टू गॉड सो मागीर तें बोवाट दवरलें हर एक साद आसा म्हजो पूत म्हजी धूव पिवणेक वळख जाला ड्रग एडिक्ट जाला ताका सुटका मेळाचें कशें कितें करचें खंय वयचें कळीत ना सोम्या टेन्शन करनाकात जेजू मुखार समर्पण दिया हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा परत आमी गावया हांगा हांव आसा जेजू 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 हांगा हांव आसा दोनी हात आमचे वयर उबारया आज तुमी उबे रावल्लीं कितें परत त्या सावां जेजू मुखार दवरल्यात तुमी परगांवांत हेर गांवांत वावर करनासतना तुमची सवालां तुमचे कश्ट तुमचे देव आसतले हर एक चॅलेंजीस युअर ड्रीम्स अँड एस्पिरेशन्स ऑफर टू द लॉर्ड सोम्यांक समर्पण दिया हांगासर आसतली हर एकले तुमचे कितें परत त्या सावां ह्या वेळार तुमी अर्पी जे म्हण आसात सोमी आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद दिवंक येता तेज्या पयलीं आमकां हर एक त्या सावां ताच्या मुखार दवरया तुमचे पासून हांव मागणें करता भियेनाकात धैर्य घेया टेक करेज म्हणजे जेजू तुमचे सवय आसा समर्पण दिवन आमी ह्या वेळार दोळे दांकून स्तुती करया जेजूचें नांव आमी उलो मारया जेजूच्या नांवांत तें सुटका आसा
जेजूच्या नांवांत तें भलायकी आसा, जेजूच्या हजारपणान असमाधान आसलें समाधान करूंक सकत आसा. मागया जेजू कडेन मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू आमच्या राया ह्या वेळार हांगासर आसले सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांय तळा समर्पण दिता. परगांवांत हेर गांवांत वावर आसल्या पयशिल्ल्या गांवांनी आसल्या हे सर तुज्या भुरग्यांक तांणी वेच्या येवच्या पयणार तांकां तूं राखून सांबाळ वर्समिया. तांकां तूं कुरपा बेसांव सर्गीत देवय कितेंच उणेंपण आसतना उदंड मापान तांचे तूं आशिर्वाद घाल म्हण हांव मागता. आनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार तुज्या मुखार तांणी वेळ करशीत आसतना तांचेर आशिर्वाद घाल. कांयच उणेंपण आसतना तुज्या हजारपणान तांणी मागणें करतना सोम्या तांच्या हर एकल्याचे मागण्याक आस्तुती करनासल्या हर एकल्याकी तुज्या मुखार आपल्या तेसावन दवर मागणें करनासल्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद देवन येवचे बरी जावं दी. ह्या मागण्या करता तुज्या पवित्र नांवाच्या बळान सकत आसा म्हूण फात्येनी दवर मागता. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या आमी दिंबी गेल्या मगाच्या बाबांनी भयणी सकत जेजू थंय आसा. आमची तालंतां आमचे गिफ्ट्स आमी कितें बरो जेजून आमकां दिलात देणी दिलात हर एक आमी ताजे पासून वावरूचे ताजे पासून उपयोग करचे. आनी जेजू मुखार केदाळ एक सवाल विचारचे सोम्या ती एक संगत वन थिंग कितें म्हजें तें उणेंपण आसा. आनी आज तो सोमी सबार जाणांक आमकां आमच्या मोतीक ताणें हाडला कितें उणेंपण म्हजें तें आसा. आनी आज येद्या वडा सक्रामेंता उंड्या रुपार तूं आमचे मदें हजर आसाय. वर्थ देव तूं जाल्यार आमचे पासून तो खालतो जालाय. खालतो जावन आमकां हर एकलें की मेळूंक आयलय. आनी आमकां तो म्हणटा तुवें वर्थ जायचें जाल्यार तुवें पयलें खालतो जायचें. खालती जावया आमकां समर्पण दिवया. येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता सृष्टांक नामान करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्या रिती आदया. Salvon vecha Paskatvisya Bhavatache Pardivya. Sasem Bhava Tasem Sputa Ullasani Stuti Potvi Mahima Sasna Sasna Ekastalyan Hasita Tukadona Chaspirita Samasami नावार्ता. Amen. प्रार्थुया. ये देवाची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलय. तुज्या सर्वणीचो फळ सदांच आमचे तेमी बगे सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनांच्या ससना. Amen.
सोम्या भक्ती आमी जमल्या भेटोवच्या कामकां सांग बलिदान दये आमकां तूं पावो करदन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मनान तूं पोसता उंड्या वाणान तुका तूं दिता जिविताच्या काळांत करता तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या तुका बलिदान दयेन आमकां तूं पावो करदन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमी थोडोसो वेळ नियाळ केलें आराधना वेळार देव आमचो हर एकल्यांचो मोग करता ताका आमच्या हर एकल्यांचेर मोग आसा आनी तो आमचे थंय परिपूर्णता अपेक्षिता आनी आयच्या वचपांत आमी आयकता देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण आनी देवान आमकां फुंकेक दिल्लें आनी हांवें आनी तुवें फुंकेक दिवंक आसा आमचो वेळ आमची तालंतां आमकां कितें बरें देवान आशिर्वादांनी वतला तें हांवें आसलेंत हेरांक वांटून घेवंक आसा आमी आज मिसाचें बलिदान जावन नवें जावन घरा वता आसतना वचून येया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता म्हूण ह्या जाकान तुमकां उलो दिल्ल्या वेळार आमी वेता आसतना आमी घेतिल्लें आशिर्वाद आमकां मेळिल्लें आशिर्वाद आमकां जें कितें संतोश मेळ्ळा आमकां जें कितें बरेंपण लाभलां तालंतां लाभलात आमच्या जिवितांत तें आमी हेरांतय वांटून घेवंक आसा वस्तुपेटी आमी आमच्या जिवितांत हेरांक दिनासतना आमी पुंजोवन दवरलें आसा कोणायकी कळना जो म्हाका मात्र कळचें म्हजें जाणवाय म्हजें कितें बरें आसा तें हर एक म्हाका मात्र कळचें म्हणून आमी भितर लिपून दवरलें आसल्यार समाजाच्या बरेपणाक आमी उपयोग करूना जाल्यार आज आमच्या देवातून आमच्या भाव भयणीतून बक्षण आमी मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारो सांगता मनान चिंतून तणान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बळवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista kakulka Krista kakulka Somiya kakulka Somiya kakulka Mahima Deva unsargi Ani Shanti Tacha Ishta Sonsari Serves Pora Deva Sargin Charaya Sarpadvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Divasta
तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतात आमची गाकुत कर तू बापाच्या उज्जड बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्ज्यान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळाचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षेंच्या कश्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोळ दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना आमेन होसेया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें उलयता इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो पूण जितलें चड हांवें तांकां उलो केली तितलें चड ती म्हजे दावन पयस सरली बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयल्यो आनी मुर्तींक तांणी धूप अर्पिलो हांवेंच एप्राइमाक चलोवंक शिकयलें हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हण तांणी वळखूंक ना हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता दयेन म्हजी अंतरमळां लासता हांव म्हजो राग काडचो ना हांव एप्राइमाचो परतून नाश करचो ना कित्याक हांव देव न्हय मनीस तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना देवाचें उतर हे देवाची वडणूक देवा आमकां पाटी हाड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सडवण लाभतली
तुझ्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोंक दी आनी आमकां सोडवण लागतली. देवा इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबाच्या मदकर सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत तुझी पदवी तुटय. आमची कुमके घेवन आमकां जैत लाभय. देवा आमकां पाटी हाड तुझ्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोंक दी आनी आमकां सोडवण लागतली. दळपराच्या देवा आमचेशी पाटी सर्गेतावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजी दाखवाली विशान उगडास कर. देवा आमकां पाटी हाड तुझ्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोंक दी आनी आमकां सोडवण लागतली. देवा आमकां पाटी हाड तुझ्या मुखा मोळासो पजळ आमचेर पडोंक दी आनी आमकां सोडवण लागतली. उभी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे राज लागी पावला. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सत्मना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सौभे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश प्रसारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसाणाक दवंडया, फुक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुक्याक तुमी दिया. भांगार रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात. पयणाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणो जावं वा हाताक दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरड्याक आपली फोड फोवो. खंयच्याय हळ्ळेंत वा शारांत तुमी रिक्त आसत थंय खुशेन तुमकां स्वागत दीत तर तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया. थंयचो भायर सर वससर तांच्या घरांत रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदून करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागिल्लें समाधान तांचे सवे रावो.
पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें स्वागत समाधान तुमकांच फाटीं येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयाची धूळ पापूर्ण भायर सरला. सतस हांव तुमकां सांगतां, झडतेच्या दिसा सदोम आनी गोमोराक मेळत ती काकुळट त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुवें आनी हांवें दिवंक जाय. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तें एक ल्हानशें घर, दुसरी हर एक घरां तांच्या घरांतून सुमार 1-1.5-2 किलोमिटर पयस आसलीं घरां. आनी शहराक येयचें जाल्यार कितें म्हणी वस्तू व्हरची जाल्यार तांणी सुमार 15 किलोमिटर घरांतून पयस येयची. आवय एकल्या पुता सांगता त्या घरांत वस्ती करताली. दुबळे काय देखून बापय पयसिल्ल्या गांवांत वावर करतालो. 3 वर्सांक 4 वर्सांक 5 वर्सांक एक पटी घरां आपल्या कुटुंबांक मेळोवंक तो येतालो. आयिल्ल्या वेळार केवळ 2-3 दीस मात रावतलो, कित्याक म्हळ्यार ताका थंय काम चड दीस सोडून फाटीं येवंक जायनासलें. अशें साबार दीस साबार वर्सां गेलीं आनी ताजो पूत वाडलो आनी 10वी क्लासीक येवन पावलो. केदाळय टिचरीची एकच कंप्लेंट, तुजो भुरगो शिकना. कितलें ताका प्रयत्न केल्यार, कितलें बरें करून आमी शिकोवंक प्रयत्न केल्यार भुरगो शिकना. आनी आवयक हें आयकून पुरो जाल्लें. कितें करचें, आसचो एकलोच पूत. मस्ताणा भुरगीं आसल्यार कितें म्हणे सांगत आसलें, एकलोच पूत आसचो. बापाय लागीं आवयन खंयचे विशय सांगूं ना. कित्याक सांगूं ना म्हळ्यार बापाय कंत करता म्हणून न्ही, बापाय एक तर मिलिटरी मॅन आसले बरी. तो एकदम कडक पर्सन. जाय म्हळ्यार जाय, न्हय म्हळ्यार न्हय, कोण म्हण पळयना. त्या देखून खंय आसले एका पुताक कितें म्हणे करता कोण ना, मारना म्हण सांगून ती भियेली. आनी पुताक हर एक दीस म्हणले बरी केदाळे सांगताले, पापा कडेन सांगता म्हण सांगून आणखी बेश्टोवन दवरताली. आनी पुताक कळीत आसलें बापायन गांवांक घरा येवचें. 3-4 वर्सां एक पटी आयिल्ल्या वेळार 2-3 दीस मात रावता. 2-3 दिसांनी थंय हांगा परत वचूंक आसता, सैऱ्यांक परत मेळोंक आसता, घरा येयल्लें काम आसता करूंक, तितले की वेसो वेळ जाता. मस्तपेटी आवय बापाय लागीं भुरग्याच्या शिकपा विशयांत पुरो बरेंत सांगताली. बरें शिकता, बरें मार्क्स काडटा. टिचर मदें मदें आपोवन सांगता, तुजो भुरगो सक्कड भुरग्यांचे की स्पेशल भुरगो म्हण सांगताली. आनी 10वी क्लासीक पावल्ल्या वेळार कोणातोनी रिजल्ट लिपोवन दवरूंक जावना. आनी 10वींत रिजल्ट आयले, भुरगो 6 सब्जेक्टांत 6 सब्जेक्टांत फेल जालो. कोणा कडेन सांगचें वचून, कोणा कडेन शेअर करचें, आपल्या घोवा कडेन कितें म्हूण सांगचें म्हूण तिका कळना. ती म्हणून हेळे पुता, तुका इतलीं वर्सां हांवें राखलें आनी मुखार म्हाका जायना. मुखल्या म्हयन्यांत बापाय तुजो घरा येता. आयिल्ल्या वेळार हांव आसले बरें सांगता. भुरगो फूल भिवन गेलो. कितें करचें म्हूण कळना ताका. आनी बापाय येता आसतना केदाळे मोगान फटलोन डॅडी म्हण आपोवचो भुरगो त्या दीस बापाय येताना एका कोनशार बसून रडून आसलो. बापाय येता आसतना संतोष पावजी आसलो, भियेलो. कितें करीचें म्हूण कळना, फूल कामतलो भुरगो. आनी बापाय लागीं येताना रडूंक सुरू केलें, व्हडलें रडूंक सुरू केलें, व्हडल्यान रडलो. बापाय आयलो, आपलें बॅग थंय दवरलें. भुरग्या लागीं ताच्या सांगाता ताच्या बगल्यान बसलो, खांद्यार हात घालें, ताका आपणाच्या काळजाक लक्षलेन दवरलें. कितें जालें पुता म्हूण विचारलो. आनी तो म्हणलो, डॅडी हांव 10वींत 2 पटी फेल जालां. तुका मम्मीनी सांगूं ना, हांवेंय सांगूं ना. हांवें सूख केला डॅडी म्हणलो, हांवें सूख केला डॅडी. डॅडी म्हणलो, सगळो संवसार तुवें फेल जाला म्हळ्यार
तूं जिवितान फेल जावन पुता आज पर्यंत कितें परस जालें हर एक विसरन आज तो प्रयत्न कर आज तो तुजो डॅडी तुज्या सांगात आसा म्हणून आनी रजा जाली डॅडी पाटीं कामाक गेलो थोडीं वर्सां जालीं भुरगो वाडलो आनी बऱ्या कामाक लागलो पाटी आयिल्ल्या मागीर डॅडीक ताणें सांग डॅडी आनी मुखार तुवें काम करचें नाका कित्याक म्हळ्यार म्हाका प्रेरण दिल्लो व्यक्ती तूं हांव खंय बियेन कामतलो खंय सुकून पडला म्हूण कळटलें त्या वेळार म्हाका तुवें धैर्यान बरयल्लो व्यक्ती तूं त्या देखून तो एक व्हडलो बिझनसमॅन जालो आनी एका इंटरव्यून तो अशें म्हणटा तुमी इतलें वर्ते मापान पयशे आस्त आपणावंक कारण कितें इतलो सक्सेसफूल जावंक कारण कितें गे म्हळ्यार हर एक घडी म्हाका म्हज्या बापायन सांगिल्लीं उतरां मतीक येतालीं भियेनाका पुता आज म्हणसर कितें परस जालें तें ओके नोविजीनी आराम करया तुजो डॅडी तुजे सांगाता हर एक दीस आसता आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लीं उतरां जावन आसात बाळकाक खांद्यार घेवचो बापय आमचो सर्गीचो बापय आनी तो म्हणटा हांव मनीस न्ही हांव देव त्या देखून हांव कितें करता तुमी सुकून पडले वेळार तुमकां सोदून येता तो जावन आसा देवाचो मोग आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता होजे प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 11:1-4 म्हणसर आमी आयकल्लीं उतरां जावन आसात आमचो देव आमकां सोदून येता आमच्या घरांत ल्हान भुरगीं आसल्यार आमी निट्ट रावन भुरग्यां कडेन उलयना आमी भुरग्यांच्या लेवलाक आमी येता बागता आमी थोडे फावटी बसता भुरग्यां सांगाता बसता बागता आमी कित्याक म्हळ्यार तांचो हात आमी धरचे जाल्यार आमचो हात वयर धरला जायना आमचो हात सकला वचाचे सर्ग संवसाराचो धनी जाल्यार आयच्या वचपांत आमी पळयता देव भुरग्यांक आमकां हर एकलें सोदून संवसाराक आपल्या पुताक धाडटा आनी आमचे मदें तो जियेता देव आमचो कितलो मोग करता न्ही गे मोगाच्यान 4 तरांची क्रिस्तांवां आसात खंय पयलीं क्रिस्तांवां कशें गे म्हळ्यार डिवायड करचीं क्रिस्तांवां डिवायड आमी गणितांत पळयता भागिसू गुणिसू कुडिसू मागीर मागीर गुणिसू न्ही गे मागीर मायनस कळे न्ही गे ओके इतलें आसा पयलें भागिसू क्रायस्तर भागिसू म्हळ्यार कितें थोड्यांक पुरा सोडचें पयस थोड्यांक पुरो सोडचें भागिसू क्रायस्तर ती आमची न्ही कितलें पयस करून तितलें पयस करची क्रिस्तांवां दुसरें जावन आसात मायनस करचीं क्रिस्तांवां मायनस कशें मायनस करचें आमचें आनी पेलें म्हाका कितलें इन्कम आसा पळोवचें म्हाका इन्कम ना जाल्यार तांकां पयस दवरचें थोड्यांक आमी पयस थोड्यांक मात्र विसरून काडचें मायनस आमकां आमी सांगलें आयकनात आमी सांगलें बरीं ना ती तांकां पयस करचें भुरगीं आमचो मोग करा तांकां पयस दवरया आवय बापूय आमचें सांगलें आयकना तांणी सांगलें आमकां समजना तांकां पयस दवरया तिसरें जावन आसा कुडीस वा क्रायस्तर ताणें कितें करचें म्हळ्यार हर एकलें की भितर हाडचें हर एक हाडचें तेंय जाय हें जाय हर एक आमकां जाय मागीर खंय दवरचें म्हूण कळना लास्ट दीस आयिल्ल्या वेळार ग्रेस्त व्यक्ती बरी हर एक ताणें पुंजयलें लास्टाक ताजें म्हणलें कांयच नासतना हर एक वावर लास्टाक जेजू म्हणटा तुजी एक्सपायर डेट जाली तिसरी क्रिस्तांवां ती जावन आसात चवथी क्रिस्तांवां कशें गे म्हळ्यार गुणिसू वा क्रायस्तर आमी कितें मल्टिप्लाय करीचें मल्टिप्लिकेशन आमी चडीत तोसाचें कशें चडचें गे म्हळ्यार जेजू आज आमकां सांगता आमकां फुंकेक मेळ्ळा आमी हेरांक कितें फुंकेक दिवचें आमकां कितें जेजून तेणी तालंतां दिल्यात ती हर एक आमी हेरांक आमी तांच्या बरेपणा वचून आमी उपयोग करीचे आनी सांग पावल आमकां सांगता आमकां दिल्लीं हर एक तालंतां बेसावां हर एक आमी कितें करीचें गे म्हळ्यार आमी पवित्र सभेच्या समाजाच्या हेरांच्या बरेपणा पासून आमी उपयोग करीचे साबार जाणांक बुजावण दिवचें बरें तालंत आसा कन्विन्स करचें तालंत आसा तें तांणी समाजाच्या बरेपणाक उपयोग करीचे थोड्यांक बरें बसून आयकुचें तालंत आसा आयकुचें तालंत कावन्सिलींग म्हण सांगतात कावन्सिलींग ते स्किल्स कितें गरज कितें म्हण सांगल्यार आयकुचें वॉट इज कावन्सिलींग आयकुचें बसून हेरांचें कश्ट दूख उणेपण सोलवणी आमी आयकचें थोड्यांक उलोवची टॅलंट आसात उलयचें बरें करून उलयचें हेरां तें उलयता आसतना
हेरांक थोड्यांक बरें हॉस्पिटॅलिटी तांकां बरें दिवचें तालेंत आसा उपयोग करीचे आमी इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार केवळ कॉयरिस्तांनी मात्र कंताराच्या ग्रुपाच्यांनी मात्र कंतारां म्हणची न्ही कंतारां कितें म्हणचे सक्कडांनी म्हणचे त्या देखून म्हाका न्हू आमकां हर एकलें की विविध तालेंतां देवान फावो केलात दिता आसतना कोणायकी देवान चार्ज करूना तुका इतलें तालेंत हांवें दिलां इतले पयशे तुवें म्हाका टॅक्स भरीचे म्हण कोणा म्हणे सांगला की ना हर एकलें की तालेंत दितना हर एकलें की फ्री दिलां हर एकलें की फ्री दिलां थोड्यांक बरी जाणवाय आसा जाल्यार कोणा कडेन ती जाणवाय शेअर करनात कोणायकी खंयचें शिकून दिनात देवान तुका दिता आसतना कितें जाल्यार म्हणे तुका टॅक्स भर म्हूण सांगून दिला की ना उदार मनांत उदंड मापान तुका दिला देखून जेजू आमकां सांगता फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा फुंक्याक दिया मोगाच्या भावनांनी बिणीनो आज हांव आनी तुमी येता आसतना सगळे आमी सलणून आयलो बरें करून तें वेहिकलार रावन सलून आयलो कितलेगी जाणांक चलोवंक जायना मोगाचें म्हाका तुका आणखी बरी भलायकी आसा मतीक समाधान आसा साबार देणी तालेंतां म्हाका आसात उठून भोवंक आमकां जाता कित्याक आणखी देवान म्हाका भलायकी दिला गे म्हूण सांगल्यार भलायकी बिगडल्यांक इल्लें म्हणी आमी बरें करीचे कोणाक आमची मस्त गरज आसा तांकां आमी आमचे गरजेच्या वेळार आमचें कुमकेचो हात आमी विस्तारीचे त्या देखून आमकां आपोवणें आसा आमी हेरांक बरें करूं त्या देखून जेजू आमकां सांगता तुमी देवाचें उतार आयकून सुवार्थ आयकून बरी खबर आयकून क्रिस्तांव जिणी कितें म्हूण समजून घेवन आमकां जेजू हर एकलें की धडता आसतना तो म्हणटा कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तुमी वेता आसतना तुमचें म्हणलें कितें घेवन वचनाकात जेजू सांगता आज वांजलांत आमी आयकलें कितें व्हरता आसतना बुती तें हें डबल कितें व्हरनाकात कितें तुवें न्हेसलय तितलें मात्र पुरो तुवें आतां कितें आयकलें ती सुवार्थ बरी खबर दिवंक वेता आसतना तुजें म्हणलें कितें व्हरनाका डिपेंड ऑन गॉड अलोन देवाचेर मात्र डिपेंड जाया संवसारी वस्तूंचेर मनशाच्या उणेपणाचेर जावन सक्तीचेर जावंक पुरो डिपेंड जायनाकात त्या देखून कितें करा देवाचेर डिपेंड जाया देव दिता गॉड प्रोवायड्स थंयसर गेल्ल्या वेळार कोणाचे घरा वयचें कोणाचे घर रावचें जेवण कितें खाण कितें टेंशन करनाकात हें सांगिचें जाल्यार आमकां एक दाखलो पोरनेस्तोल्यान मेळटा उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 22:7 थंयसर अब्राहम आनी ताजो पूत इजाक दोगांय दोंगराक लागीं वता आसतना थंयसर पूत विचारता बाबा कितें म्हणटा बली बेटोंक शेळी आसा लांकोड आसा उजो आसा शेळी खंय आसा बली बेटोंक लांकोड आसा उजो आसा आनी शेळी खंय आसा शेळी देवूच फावो करता देव दिता खंय दिता देव आतां दिना त्या जाग्यार त्या संदर्भाक कितें जाय त्या वेळाक जेजू फावो करता तर मोगाच्या भावनांनी बेणीनो मस्तपटी आमी कंत करता मुखार कशें वॉट इज आवर फ्युचर मुखलें आमचें जिवीत कशें म्हणलें सवाल आयिल्ल्या वेळार आमी आमच्या सक्तेचेर डिपेंड जाल्यार कितें जाल्यार आमी मनशां आमची जणवाय उपयोग करून कितें म्हणे करता आमी सदन करता म्हण गेल्ल्या वेळार उत्पत्ती पुस्तकांत चॅप्टर 11 टावर ऑफ बॅबल हर एक घुसपड गोंदळ जाता आमी कितें करीचे गे म्हण सांगल्यार पवित्रत्मेचे कुमग आमी मागीर आज पळया मिसाच्या बलिदाना पयलें आराधना वेळार पवित्रत्मेचे कुमग आमी मागता कित्याक म्हळ्यार पवित्रत्मा आमकां जणवाय दिवची कुरपा बरोवन दी मुखार कशें चलचें कितें करचें म्हण आमकां शिकून दी म्हणी मागणें कर तशेंच पवित्रत्मा आयिल्ल्या वेळार आमी 11व्या अध्यायांत उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता कशें लोकां मदें भासभेद आयलें कशें एकामेकाचें उलयलीं उतरां एकामेकाक समजूंक उतना तांकां समजूंक उतना तेंत कन्फ्युजनाचें जिवीत तो न्हू पवित्रत्मा आयिल्ल्या वेळार आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 2ऱ्या अध्यायांत पवित्रत्मा आयिल्ल्या वेळार पेद्रून उलयता आसतना तांच्या माय भाशेन तांकां समजूनचें बरी जालें कारण कितें म्हळ्यार देवाचें हजरपण आमकां हर एकलें की मुखार वचूंक प्रेरण दिता कश्ट आयिल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार सवाल आयिल्ल्या वेळार मुखार वचूंक जायनातल्या वेळार अडखळे आयिल्ल्या वेळार इम्पॉसिबल म्हूण सांगिल्ल्या वेळार म्हाज्या भावांनी भयणी देव म्हणटा आय एम पॉसिबल हर एक साद आसा दुसरें आज नियाळचें जावन आसा आमच्या सक्तेचेर न्ही देवाच्या सक्तेचेर डिपेंड जायचें त्या देखून जेजू म्हणटा वेता आसतना तुमी म्हूण वचनाकात तुमचें नांव घेवन वचनाकात तुमचें एक्सपिरियन्स घेवन वचनाकात तुमचें जणवाय घेवन वचनाकात डिपेंड जाया देवाच्या जणवायचेर आनी हर एकी तो तुमकां
राखतलो. देखून आज आमकां हे 2 संदेश जेजू दिवंक आशेत आसतना आयची किर्तनाची अपुर्बायची उतरां आमी आयकलीं. आमी कोणाचेर डिपेंड जाय, ताजी काकुळतेचेर आमी डिपेंड जायचे. तो आमकां मुखार चलयता, हर एक दीस रात म्हणले बरी मुखार चलयता. डिपेंड ऑन द प्रोविडन्स ऑफ गॉड. आमेन. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 134 134. वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर्मन परता बेसाव तुझे मागता. वेदी सशी बापा येता आमचे करता. स्वीकार तू कर्मन परता बेसाव तुझे मागता. सर्वेस पोतो आमचो रस्ता सृष्टीचो भेटयता मुंडो गोवांसो बुरतामच्या वावरासो. जेजूच्या पोवी कोडेन पोतो तिची भी ताका साबो. जेवी सशीन बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर्मन परता बेसाव तुझे मागता. Service for to आमचो रस्ता सृष्टीचो भेटयता वायंडाकासो. बुरतामच्या कश्टाचो जेजूच्या पवित्रतान गोतो. वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर्मन परता बेसाव तुझे मागता. सर्वेस पोतो आमचो रस्ता सृष्टीचो भेटयता मुंडो गोवांसो बुरतामच्या वावरासो. जेजूच्या पोवी कोडेन पोतो तिची भी ताका साबो. वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर्मन परता बेसाव तुझे मागता. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक
मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पयसुलीच्या दवा सर्वेस्पोर्त मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत फ्लोरेन्स जमनींत ओपलेल्या गोवांच्या कणशा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेंच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. हेच मनान आमी संवसाराचे सर्वणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ते सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत तेणयाक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर्तो सर्गानी संसार ओला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा, करूस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरण ससूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गोट परगटुया. सोम्याची सून तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनः जीवन होय आम्ही परगटता.
सौम्या जेजू आमी ओत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा लेसली आमच्या गोवळी बापाने सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आशिल्ल्या आमा समेस्तांची दया कर. आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे ह्या ताळाचो शारोती भाग्यवंत लोरेस भाग्यवंत धर्मदोत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सर्व भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान तूं आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्ल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पकडतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವಂಥ ಈ ಸಮಯ, ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದಂಥ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲದವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 180 180. हे माझ्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे वेगी ये म्हूण यालेवन मागता, ही तूं सोम्या परता. ही म्हज्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे वेगी ये म्हूण लालेवन मागता ही तूं सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गाडून रावला. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गाडून रावला. राज तू कर्या बिडारा निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. हे मोच्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे वेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तू सोम्या परता. दर्शन तुझे घे कमायला वाट तुझी पोळे हरवला. दर्शन तुझे घे कमायला वाट तुझी पोळे नवरवला. रास तूं कर्या बिडारा. निवास कर मोच्या घरा. निवास कर मोच्या घरा. हे मोच्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे बेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तू सोम्या परता. पेज नंबर
194 194. 발산땅 소명 organita 발산도 आयला रूपान होण्याच्या मास तुझे केले रगत तुझे सेवले सगळीचे जीवित सोडिले दुर्बळे हे पीडा साला आता रावळे बावटा उपकार सालोय देखून उदार अपनाक मोच्या नवो जीव दिता तू पुण्याचे तू घेऊन आयला काळजातां सोम्या अर्गा दिता काळजान तू आयला रूपान ओड्याच्या मास तुझे केले रगत तुझे सेवले सगळीचे जीवी जोडिले काळजांतां सोम्या अगानिता काळजान तू आयला रूपान ओड्याच्या मास तुझे केले रगत तुझे सेवले सगळीचे जीवी सोडिले प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांनी हाल उपाद्रवाक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगताल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेखूंक सोसूंक आमकां तयार कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्या मानादीक बाप पियूस डिसोजा शिवमोग्गा दिएसेस हांकां तुमच्या नांवी आभार मानून घेता. देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या वर्त्या मिसावांत देवाची आशिर्वादां मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. भक्तीकनी हांगासर जावच्या आत्मीक गरजां खातीर बेजिलिकाच्या अभिवृद्धी खातीर आर्थीक कुमक पिरजेंत मुर्दोम जेवणा बाबतीं प्रायोजक जेवणा बाबतीं वंतिगे दिवंक खुशी आसा तर तांणी आमच्या बजिलिकाच्या स्टॉलाक थंयसर संपर्क करचे. बजिलिकाच्या स्टॉलान बेंजार केल्ले सर धर्मीक वस्तू लाभी आसतले. हप्त्या मदें आत्मीक समालोचन हांगासर आसा. येवच्या हप्त्यांत आसचें ना, पूण कुमसारा आनी रजालां खातीर हर एक दीस हांगासर याजक लाभी आसतले. जेवण आसा, हर एकल्यांनी जेवण जेवन वचूंक विनंती करता. 9 जाल्लेंच उपरांत तुमी जेवणाक वेचे. थंयसर कोणेंच कुमगार जाल्यार कुडले थोडी जेवणाक वेतात थंयसर वाडूंक आनी कोणी आसनात. दयकन तुमच्या लागीं म्हजी खालती विनंती आसा, 9 जाल्या उपरांत थंयसर जेवणाक वेसोंक आनी सगळ्यांनी जेवण जेवन वचोंक विनंती करता. बाजिलिकाच्या योजना खातीर तुमचें दान दिवेत. ह्या आमच्या इगर्जेच्या नवीकरणाक पवित्र देव मंदिराक आल्तरीक आयिल्लें दान स्टॅनली स्टेल्ला लोबो आनी अनिता डिसोजा माविना कट्टे 5,000
जॉय तीर्थहळ्ळी 1000, सुबेदार मेजर जॉन चार्लिस डिसोजा आणि फॅमिली कुंदापूर 1000, आनंद डिसोजा कुटा मँगलोर 5000, नोरिन शेट्टी मुंबई 5000, हेलेन पिंटो मस्कात 5000, विन्स्टन डिसोजा कुटा मुंबई 2000, लॉर्ड जेसिंता फॅमिली आमेंबाल 2000, नावनाका पेर्नाल 1000, प्रीतिका मॅनेजर्स दुबई 1,50,000, नावनाका उडपी 1000, स्टेल्ला लुईस सस्तान 85, नावनाका कंजार 3000, एलन डिसोजा मुंबई 5000, क्रिस्टीन डिसोजा मुंबई 2000, सेलिन रॉड्रिगस कुटाम 1000, जॉन मेंडोन्सा पांगळा 85, अविनाश पिंटो बचपे 1000, लिली फर्नांडिस मँगलोर 2000, सिरिल डिसोजा सुरतकल 1000, स्टीवन डिसोजा सुरतकल 5000, किरण डिसोजा निकुटा मँगलोर 1,00,000, सिलेस्टिन डिसोजा मुंबई 1000, हिल्डा कुटिनो मुंबई 1000, हेलेन मस्करेनियस मुंबई 1000, जयेश बँगलोर 25,000, नावनाका मुंबई 5000, डॅरेन डिसोजा मुंबई 86, सिसिलिया पिरेरा शंकरपुरा 5000, मनीषा मेल्विन डिसोजा कुटाम कलतूर 5000. सान लोरेसान तांचे लागीं दिनपणी विचारिल्लें आसा. देवाचें मंदीर दिवंक बांदूंक कुमो केल्ली आसा. ह्या सर्वांचेर देवाची वर्ती आशिर्वादां सांत लोरेसाची मजत तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर दिसपडत्या ग्रासाचेर आमी मागता. देव तांकां आशिर्वाद दिवं म्हूण आशेता. आमच्या आल्तर नवीकरण जाता थंयसर कुमसारां क्रिस्ता कृपा नव्या बांदपांत आसतलीं. मायफ्रिगस पर्निगस सकाळीं 5:30 तावन राती 8 वरां पर्यंत आराधनाक मागणें करूंक उक्ती आसा. सान लोरेस बाजिलिका कारकळ आतूर बाजिलिकाचे समर्पण आनी परगटणेचो दशमानोत्सव 2026 ऑगस्ट 1 सोनवारा दीस 9:15 वरांचेर बावटो उबारून पेस्ताच्या नोवेनाक चालान दितात. मोन्सिंजोर फ्रांसीस लुईस विगार जेराल उडपी देसेस. सदांय सकाळीं 10 वरांचेर आराधन उपरांत मीस संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. पिडेस्तां खातीर मागणें रेलिकाचें बेसांव आनी जेवण आसतलें. हे परवा 1 तारीख येता 9 तारीख पर्यंत हर्सेचे बरीस ब्रेस्तारा बरीस हांगासर आसतलें. आयतारा दीस मात्र 10 वरांचेर मीस उपरांत नोवेन पिडेस्तांक मागणी रेलिकाचें बेसांव आनी जेवण आसतलें. ऑस्ट्रेलियांच्या सांताचे तारीखेचें फेस्त आनी आमच्या बाजिलिकाच्या समर्पणाचो दशमानोत्सव व्हडा संभ्रमान आमी आचरण करता. फेस्ताचो संदेश सान लोरेसाच्या जिणेक आमी साक सावया. ऑगस्टाच्या 10 तारखेर सोमारा सकाळीं 9:15 वरांचेर आमच्या गवळी बापांक आमी स्विकार करता. 9:15 नव्या बांदपाच्या क्रिस्ता कृपा बिल्डिंगाचे बांदपाचें आशिर्वचन कार्य. ताच्या उपरांत नव्या ह्या इगर्जेच्या नवीकरणाच्या बांदपाचें आल्तरीचें काम सँक्च्युरीचें काम ताका चालन दिवंक आदल्या वर्सा आमी फातर पवित्र केल्लो आनी ह्या वर्सा तो आल्तर खंय येता त्याच जाग्यार आमचो धर्माध्यक्ष अधिक दोतोर लेस्ली क्लिफर्ड डिसोजा फावंडेशन स्टोन त्या सुवातेचेर घालतलो आनी ताच्या उपरांत 9:30 वरांचेर मानाचे वाती आमी वांटतल्या. 10 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें आनी उपरांत मिसा उपरांत हांगासरच केवल 40 मिनटाचें वेदी कार्य आनी उपरांत जेवण आसतलें. पेस्ताचें जेवण आनी दशमानोत्सवाचें जेवण विशेश जेवण त्या दीस आसतलें. देखून तुमचो आदार हांव मागतां, कुमोक मागतां. ह्या दिशेन मुड्दोम जावं पिरजेन जावं या प्रायोजक जावं ह्या बाबतींत मागता आनी सांत लोरेसाचें फेस्त आमच्या सांत लोरेसाच्या प्रसन्नतेक कारण जावच्याक विनंती करता. फेस्ताचे ₹20 ₹85, मुड्दोम 600, पिरजेन 6,000 रुपये. फेस्ताच्या खर्चा बाबतींत सदांय जेवणाक प्रायोजक, जेवणाक वंतिगे, फुलां दिवंक, बँडा स्पॉन्सर करूंक आनी तशेंच माटवाक रावोंक स्पॉन्सर आसा.
जुलैच्या 30 आनी 1 तारखेर शुक्रारा सांजेर हांगासर वरवींचो पुरशांव म्हणजे वरवीं त्या दिसा आमी दारवाटा लागीं स्विकार करता. ब्रेस्तारा दीस नोवेनाच्या मिसा वेळार वजांच्या रुपार काणिके रुपार हाडूंक अवकाश आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या आदारान देवाच्या कृपेन सुमार 7 माळयांची बिल्डींग बांदप आमकां जालें आसा. द्याल्लें तरी देवाच्या वर्त्य काकुळटीन सान लोरेसाच्या मजतीन तें साध्य जालां. आनी त्याच बांदपांत आमच्या उडपी दिएसची पयली रेसिडेन्सी रेतेरी म्हणजे याजकांची रेतेरी परवा आयतारा तावन हांगा सुरू जाता. शुक्रारा पर्यंत 6 दीस रेतेरी हांगासर आसा. येदोळ म्हणसर आमी मंगळूर बज्जोडी सगळ्या दिएसचे याजक वेतेले, पूण ह्या वर्सा तावन पयल्या फावटी आमी हांगासर ही रेसिडेन्स वस्ती रेतेरी करता. सुमार 63 याजक दिएसचे हांगासर 1 हप्तोभर रावन रेतेरी करतात. ह्या रेतेरी वेळार तुमचे खातीर आमी मागतले, आमचे खातीर मागोवंक विनंती करता. ही सगळी यशस्वी जावचे खातीर तुमची विनंतीची मागणें हांव आशेतां. आतां प्रधान याजका लागीं विनंती करता मानाचे वाती वांडच्या पासत. सर्गीच्या सर पदवेदरा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार पवित्र जाग्यार सान लोरेसाच्या विंसिल्ल्या ह्या जाग्यार सान लोरेसाच्या मजतीन जावंक पुरो मुर्दोम प्रयोग वंतिगे पिरजेन देवन तांचे आत्रेक आशा मेळिल्ले उपकार ह्या मरिफात दाखयला. देवा तांचेर आशिर्वाद घाल, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. दिसपडतो ग्रास तांकां लापय. ह्या वातीचो उजवाड तांचे ते असलो सर्त्रसो काळोख पयस करूंक जेजू तूं जावन आसा उजवाड तांचे तें तांच्या कुटुंबांतय हो उजवाड फांकाशें कर. हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. नांवां वाचिल्ल्यांनी मुखार येवन प्रधान याजकांत मानाच्यो वती स्विकार करचे. जेवणाचे 6 प्रायोजक नोनिता आनी सेलीन डिसोजा मँगलोर. नोनिता आनी सेलीन डिसोजा मँगलोर. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां फ्रेनिटा मिस्कीत नक्रे. फ्रेनिटा मिस्कीत नक्रे. कॅल्विन कीत रोड्रिगस शंकरपुरा. कॅल्विन कीत रोड्रिगस शंकरपुरा. इलेक्ट्रो पॉवर इंजिनियरिंग कंपनी कल्याण. इलेक्ट्रो पॉवर इंजिनियरिंग कंपनी कल्याण. प्रीतम डिसोजा मियार. प्रीतम डिसोजा मियार. फेड्रिक पिंटो मुंबई. फेड्रिक पिंटो मुंबई. मेल्विन लीना पिंटो हॉस्पेट. मेल्विन लीना पिंटो हॉस्पेट. फिलोमिना पिरेरा कारकळ. फिलोमिना पिरेरा कारकळ. ऐची मुर्दोम जॉयलिन लोबो बैदालिये. जॉयलिन लोबो बैदालिये वडो. बेनिका कोरेया कटपाडी. बेनिका कोरेया कटपाडी. स्विझल डिसोजा बेलमंड. स्विझल डिसोजा बेलमंड. कोणाची नांवां चुकून गेल्यानंतर तांणी येवन वती स्विकार करचे. सोम्याची स्तुती करिया बुकान पेज नंबर 153 153. Salores tu amso patron mogaso Măsăta se vanso Santa Chapanso Calța आमची नेटई
देव मोगान पेटय पातका सांकळी तुटय सर्गी वाडदाकय क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय देव भक्तीन वागय सर्गी वन पावय सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे येजय ते वन मार्तिरा सान लोरेसा तन्या प्रायरस बवडता खातीर कठीण कसो संजीव दिल्या आयक आमचे घालते मागणे वत्या पातीने आमी तुजे सरशेन आयल्या जीव बवाडतय तिर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां आमचो दी आमच्या बेसांक सरी जावं निश्कळपण आमचे थंय पजळ अशें कर आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टांत घरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबवडत्यांक आनी बवडतांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख म्हळाशी कर तुज्या बळारीक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी आमच्या कुडियेत्मेच्या सर्गजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया दोगा जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभल्या पासत मोतीची पिडा गूण जाल्ल्याक कॅनडाचें PR लाभल्याक अमेरिकाची विजा लाभल्याक तकली गवळ गूण जाल्ल्याक आनवारांतले राखून व्हेल्ल्याक घराचें रिनोवेशन काम बऱ्यान संपयल्ल्याक बरी भलायकी लाभल्याक पांय दूख गूण जाल्ल्याक कुवेट वचूंक फावो केल्ल्याक CA एग्जामांत पास जाल्ल्याक मनजतीच्या आंगाची किरेंट नपयस जाल्ल्याक पाटीची दूख गूण जाल्ल्या खातीर प्रेसिल्ला म्हणल्या भयणीक काम मेळिल्ल्या खातीर 4th स्टेजीर आसलें कोलोन कॅन्सर अजापानी गूण जाल्ल्या खातीर देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा स्तुती करया हालेलुया सांत लोरेसाच्या मजतीन जेजूच्या वर्त्या नांवान 70 आनी 13 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 28 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोंक 13 कुटुंबांनी समाधान मेळोंक 8 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावं 6 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावं 26 जाणांक कामात भद्रती मेळोंक 5 जाणांची वायट चिन्नां जावन सुटका मेळोंक 31 जाणांक सैरीक मेळोंक 13 भुरग्यांक सुडाळ उळोवंक 50 जाणांक काम मेळोंक 30 आनी 2 जाणांक विजा मेळोंक 31 जाणांक मतीक समाधान मेळोंक त्यागांची पिड्स पिडा गूण जावं 14 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावं 6 जाणांचे लिव्हर समस्ये त्यागांची पायल्स पिडा मायग्रेन आनी सायनस किडनी 1st ग्रेड लिव्हर 2nd ग्रेड गूण जावं दान दुखीची पिडा गूण जावं 6 जाणांचे ऑपरेशन सक्सेस जावं त्या 8 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं दोगांचे ब्लड रिपोर्ट एकल्यासो LFT रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक सांत लोरेसाच्या मजतीन 4 जाणांच्या पांयांतले किळे दोगांच्या हांगार पडली सामकुळां नपयस जावच्या खातीर एकल्याच्या आंगाची करोस एलर्जी गूण जावच्या खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन जेजूच्या वर्त्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन मागया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोन ये आमचेर तो देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोन ये
तो देवो सांत लोरेसाच्या मजतीन 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं, 5 जाणांची दोळ्यांची देश सारकी जावं, 6 जाणांचे जागो बऱ्या मला विकून वचोंक, दोगांचो पाय दूख, हात दूख, तेगांचो बावळो दूख, गोमटी दूख, 6 जाणांची उस्मोड, 5 जाणांची मोतीची पिडा, दोगांचे व्हेरिकोस, 8 जाणांची शिरांची समस्यो, 9 जाणांची पाठ दूख, 4 जाणांची पँकड दूख, पोट दूख, दोगांची तकलेची दूख, एकल्याची मुला व्याधी पिडा गुण जावचे खातीर मागतात. 31 जाणांचे हातां पांयांच्यो गांठी दूख, 18 जाणांची विविध रितीची एलर्जी, 5 जाणांची किडनी पिडा गुण जावंक, तेगांचे भायर पडले भांगार मेळोवंक, 31 जाणांनी आमाल पेवणे गुडका सोडूंक, एकल्याचे मन परिवर्तन जावंक, 5 जाणांचे दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 11 जाणांचे रीण फारीक जावंक, 13 जाणांचे परगांवांत बरें काम मेळोवंक, बरो घर जागो मेळोवंक, PR जावचे खातीर सान लोरेसाच्या मजतीन देवाच्या वर्त्या कृपेन आनी जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बापा लागीं मागया. लबोय आमकां तुजें कुर्पे देणी सांगता लबोय आमकां तुजी कुर्पे देणी बोळा दिक्कर आमची अस्कतची न्ही बोळा दिक्कर आमची अस्कतची न्ही बोळा दिक्करची न्ही पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवोण ये आमचे तो देवोण ये. प्रत्येक त्या सावां खातीर आमी मागता. एकल्या भयणीची तकली गुवळ रावंक, एका भावाची विजा रिन्युवल जावं, रेन डिसिल्वाची कॅन्सर पिडा गुण जावं, एका भावाक सोलोंक पांयांक बोळ मेळोंक, नील म्हणल्या फुडें तरणाट्याची पिडा गुण जावं, गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावं, पांयां पंदली एलर्जी गुण जावं, प्राहुल म्हणल्या भावाक बरी सैरीक मेळोंक, कोलोस्टोमी रिवर्सल सर्जरी बऱ्यान जावं, रमोला म्हणल्या एक स्त्री ब्रेस्ट कॅन्सरांत पिडेंत आसा आनी ताचें भुरगें 5 म्हयन्याचें म्हणल्या बरी गर्भांत आसलें तें काडलां, इन्क्युबेटरांत आसा. ह्या भुरग्याक आनी तशेंच ह्या आवयक परत जेजून आपूण गूण करचे खातीर विशेश तरान मागता. राकेश म्हणल्या भावाचें बिझनेस बरें जावं, ताचे एकल्यान पयशे दिवंक पाटी मेळोवंक आसात, पयशे मेळोवंक, एका भयणीची शेळ ताप गूण जावं, जाग्याचें रिजिस्ट्रेशन जावचे खातीर मागया. आमच्या समेस्त गरजां पासत ह्या पवित्र तळार विविध तरांनी येतात लोक, तांचेर आशिर्वाद मेळोवंक, सर भक्तिकां पासत येतेल्या सर भक्तिकां पासत मागोंक सांगल्या पासत विविध ते सवा आमचे ते आमचे लागीं दिवल्या पासत सगळ्यांच्या इराद्या पासत मागया. सान लोरेस ह्या घडये जेजू लागीं मागों दी, बापा लागीं मागोन पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन मागलो उपकार मेळों दी म्हणून आमी मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕೋರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಚಾರಗಳು, ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಈ ನವೀಕರಣದ ಚರ್ಚಿನ ನವೀಕರಣ, ಬಸಿಲಿಕದ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸವು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಗಲೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೃಪದಲ್ಲಿ ನಾಡಿದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾಜಕರ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟವು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಗೊಳಿಸಲ್ಪಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಲೆಂದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. पवित्रत्म्या देव तू आमचे आता पवित्रत्म्या देव तू आमचे साथा देवाचं पवित्र आम्हा समस्तांचेर देवाने येऊ दे. हांगासर आपले हात उबाडया. सर आमची पिडा शिडा गुण जावं आमची तेच सवा पवित्रत्वेच्या कृपेन आणि सत्तेन सान लोरेस देवा लागी वर्तवून दे. सान लोरेस देवा लागी वर्तवून दे. सान लोरेस देवा लागी वर्तवून दे. देवाची कृपा मेळू दे. जेजूच्या नावान सर्वांक बरेपण जाऊ दे. खुशी आत्म्याची भलायकी मिळू दे. मोठ्या आत्म्याची घटना मिळू दे. या पवित्र स्थळाची सर आमची तेच सवा हांगासर येऊच्या भक्तिकाची तेच सवा ऐकूच्या सवे देवाची दया काकूळ हर एकला मिळू दे. पिडा शिडा गुण जाऊ दे. बरी भलायकी समाधान शांती मिळू दे. संतोष कृपा मिळू दे. समेस्तांक बरेपण जाऊ दे म्हणून देवाच्या नावान आम्ही मागया. जेजू ख्रिस्ताच्या नावान वरत्या बळान आम्ही मागया. हालेलुया 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 जेजू 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 येशुवे 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 कर्तृत्व येशुवे जेजूच्या नावान देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमची सर कामा योजना कोणता भावांक तुझी कृपा आम्ही मागता. हालेलुया हालेलुया. शेकी बावरत्या प्रमाणे बडी क्रिस्तांची नेचियन बगी मरण मरम सरकार तुझे संगता सस्नांतल्या वागोळसूंचे भाग आम्हा समेस्तांक कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास येवं. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायट Salores martira ma pasotvenatika ख्रिस्ताच्या बसने कमी पावसांचे का प्रार्थया येसर पदवेदारा जागेवा भगवान फ्लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तो वें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणलालें मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता प्रधान याजक विशेष ते संवाद दवरून आमची पिडा आनी आमचे तेसली सरस कतकाय निवारच्या खातीर मागतलो. सोम्यांचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आयक मुजे मागणे आणि म्हजी बोप तुझे सशीन पावती. सोमी तुमचे सोवे आसो तुमच्याही सवे असो. प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससन देवा तुझी गुण कच्ची सकत पिडेस कुडींत वतोन कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवाडलेल्या सर बंदसपणांतले तांकां सोडाय. मोतीच्या आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्या तांकां तुझ्या भक्ता सांत लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुझ्या दैवीक सहवास असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे देखी प्रकार चलून जियोंक तूं तांकां महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावूं
आनी तुमकां वाट करूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देव, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्मेचो आशिर्वाद तुमचे, तुमच्या घराण्यांचेर, कुटुंबांचेर भलायकेचे आशिर्वाद देवन देवो. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं आम्हा समेस्ताची पातकां नितळ जावं आनी ह्या पवित्र तेलान विश्वासान मागल्या मरेफात पवित्र आत्म्याचे देणे मेळोवंक पिडा शिडा गूण जावं दी म्हणून उबे रावया. पवित्र आत्म्याचो येवकार मागया. ಸರ್ವರನ್ನೂ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರಾನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರನ್ನೂ ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ, ನೋಯಿಸಿದವರಾನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿ
वागी अभिषेक माडा बन्नी पावनात्मारे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Salaris mogaso, Patron mogaso, masda sebanso, Santa chapanso. Kalsa amchi netai, Dev mogan petai, Patka sankli tutai, Sarki vartatai. Krista so शुभ संदेश प्रगटून शिखर भक्ति आ गई जीवन पावन Saloris mogaso, Patron mogaso, da servanso. Santa Japanso, Saloris tu amso, patron mogaso. Masda Servanso, Santa Japanso. मुघट पुता सोवे अंकार मरी आशीर्वाद देव आमकां